Honorable Speaker, I'll answer on behalf of corporate. The Department of the Cooperation has taken a cognizance of the above serious issue and the problem faced by the owner of premises in building of housing societies, which the titlings on the agreement of sale without a final conveyance in favor of the builders stroke developer in the favor of the purchaser or the society. In order to tackle this problem and to expedite the conveyance, show cause notice were issued to all the co-ownership and the co-partnership housing societies, calling upon them to submit the conveyance deed executed in a favor of the societies. Consequent upon the issues of show cause notice, it is brought to notice of this office that they are encountering the multiple problems in getting the conveyance deed done. In many cases, the whereabout of the landholder or the builders is not known. In some cases, the landlord is deceased, and in some cases, the builder landlord is not cooperating. Considering all the aspects as a measure towards providing the relief to such housing societies, the Revenue and Law Department has granted a concession in a stamp duty and the registration fees. However, society could not avail the benefit of this concession due to the above cited problem. In the above context, already my office has already announced the amnesty scheme to such housing societies and which is facing a problem in getting their conveyance done due to the above problem. Therefore, the government is coming up with the scheme or the legislation to address this issue. That the government has recognized this position which is being faced by a lot of people across Goa. ते पोन्ने बिल्डिंग आसलो ते बिल्डरान डेव्हलप केला, फकत अग्रीमेंट फॉर सेल केला आणि फुडें कांय केलें ना. थोडे बिल्डर ते ओरिजिनल डेव्हलपर आणि बिल्डर एग्रीमेंट करून ते मेले. आता हे लोक अजून आहात विथ एन एग्रीमेंट. दे डिडंट डू अ हावजिंग सोसायटी. कितें हावजिंग सोसायटी केलो ना तो चिंतालो कायदो केन्ना चेंज जाल्यार हांव आनी बांदतलो, तो फायदो घेतलो अशें दवरलें तेणें. कित्याक एक पार्टी सोसायटीक विकली जाल्यार सोसायटी फॉर्म जाली, कायद्यांनी रेजिस्टर जाता, मागीर सोसायटी हें दिता सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशीप, पूण तेंगे ताब्यांत वयता आनी सगळें तेंगे हातीन आहा. हो गेलो मागीर देखून दॅट इज एक प्रॉब्लम तेजे पासून. दुसरें तांकां फोर्शी नाशिल्लें करपाक, थोडे 4 फ्लॅट 6 फ्लॅट आनी लोक अशे उरले मेले आनी सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन जालें. आतां प्रॉब्लम लोकांचो कितें, केन्ना सेल डीड करूंक गेले जाल्यार, मॉर्टगेज करूंक गेले जाल्यार, लोन घेवपाक गेले जाल्यार रीण कांय करूंक जायना. कितें अग्रीमेंट आसा. एग्रीमेंट इज नॉट अ डॉक्युमेंट ऑफ टायटल, फकत इंट्रस्ट इन सेल. हाऊस नंबर आसा, हाऊस टॅक्स आहा, म्हूण फुडें कांय ना. सो इन महाराष्ट्रा एक कायदो आसा दॅट आमी म्हाका दिसता नाव रेरा हॅज टेकन केअर ऑफ इट, बट दॅट इज प्रिवियस टू रेरा. दॅट्स वाय माय कॉलिंग अटेंशन इज स्पेसिफीक. दॅट कायदो आसा तो महाराष्ट्राचो, इफ दॅट कॅन बी ब्रॉट इन हियर, बिकॉज गिवींग एमनेस्टी will only give provision for this, but you can't, unless you have a title, you cannot convey. That sale deed exemption will not happen. So my respectful submission is that if something can be worked out, even a provision where these people have died or how it can be done, like an administrator or your officer can execute on behalf of the owner. Kita sogle astole joint yopak. So my respectful submission is this can be done. Shri Vijay sir. Because sir, हो इश्यू पयलीं बी आमी असेंब्लीन हांगा हाडिल्लो आनी तेन्नाय बी म्हाका सेम एश्युरन्स मेळ्ळें की आमी एमनेस्टी हाडटात, आमी कितें करूं. ना 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 एक मिनीट स्पिकर सर, आतां तो चड रेलवंट कितें जाता, आतां आमची एरिया रिडेव्हलपमेंटाक सगल्यो ह्यो जाल्ल्यो आहा. गव्हर्मेंटान क्लियर कट सांगलां की सगळ्यांची एरिया डबल दिता म्हणून FAR. सो तांकां तें आतां रिडेव्हलपमेंट करपाक जाय. सो इश्यू जाता स्पिकर सर असो की रेट्रोस्पेक्टीव रेग्युलरायजेशन हें सारकें 1 पॉयंट म्हणटा रेट्रोस्पेक्टीव रेग्युलरायजेशन जाय. म्हळ्यार कितें, आयदर लँडलॉर्ड मेलो ओ बिल्डर मेलो आनी कितले वर्सां जालीं आनी ते एग्रीमेंट फॉर सेलाचेर आसा, तांकां तें आपल्या नांवान घेवन ताजी FAR वाडोवन ते आतां दुसऱ्या बिल्डराक दिवन रिडेव्हलपमेंट करूंक सोदतात. हें सगळ्या कडेन इश्यू आहा, पणजे आहा, सगळ्या सिटीनी इश्यू आहा. ज्यो सिटी गेले 30-40 वर्सां उरल्या. सो स्पिकर सर, हाका बाब कालदुसान सांगला ते भशेन Maharashtra Ownership of Flat Act, MOFA, this
can work along with RERA provisions. पूण कितें आहा बिफोर लेगसी इश्यूज जे आहा लेगसी केसीस आहा म्हळ्यार प्री रेरा डिस्प्यूट जे आसात ते करपा खातीर एक सिम्प्लिफाईड लिगल प्रोसेस फॉर कलेक्टीव कन्वेयन्स हें गरजेचें आहा आनी तो आमी डिमांड करतात हें करतना नवो कायदो जो हाडटा कायदो हाडचोच पडटलो आनी कायदो हाडपा खातीर तुजें यू कॅन मॉडेल इट with this legislation of Maharashtra, where builders have to timely and compulsorily register agreements for sale. Builders have to transfer title and execute registered conveyance within a fixed time. Mandate formation of societies, time-bound formation, automatic transfer. म्हणजे common areas आहात speaker sir. जो society automatic transfer जावंक जाय, वो हे provision आसपाक जाय. Enforcement cell आसपाक जाय. Just like RERA is monitoring non-conveyance and incomplete society formation, the employment has that. You may have to amend the Cooperative Societies Act also, by which automatic registration, deemed formation of societies, यही करचे पडटले. Speaker sir, एक असा जर majority flat जर घेतले आणि मेजॉरिटी फ्लॅट जर सारखे आहात जाल्यार दे कॅन युनिलॅटरली रेजिस्टर एज अ सोसायटी हें जावंक जाय आनी हें जातकर एक पब्लीक अवेरनेस जाय आनी लिगल एड जाय. पब्लीक अवेरनेस कित्याक की खूब जाण आसात ते चड करून जाणटे अश्यो ज्यो सोसायटी पावल्या मोडपाक पावले तांकां खबर नासता की हें आसा म्हणून प्रोविजन आनी जेन्ना ते हाजे म्हऱ्यान वतात कित्याक तुवें रिप्लायान सांगलां कन्सेशन इज गिवन बाय रेव्हेन्यू एंड लॉ म्हणून जेन्ना ते रेजिस्ट्रेशनाक वता तो सब रेजिस्ट्रार कितें करता आतांची रेट लायता आतांची रेट म्हळ्यार 50 पटीन बी वाडल्या आनी ताजेर जर ते स्टॅम्प ड्युटी फारीक करतले 4 आनी 3 ते 7% ते तांच्यान जावचें ना तांचे फ्लॅटाचो कॉस्ट पसून सवाय आशिल्लो ते टायमार जेन्ना तांणी घेतिल्लो म्हणटकर हें पब्लीक अवेरनेस लिगल एड जावपाक जाय आनी हांव मागता तें अशें की एमनेस्टी शूड एनकरेज रेट्रोस्पेक्टीव रेग्युलरायझेशन आनी वन टायम सेटलमेंट स्पीकर सर. सो एक ओनर आनी बिल्डरा मदीं जर कॉन्सिलेशन करता जाल्यार एक वन टायम सेटलमेंट जावंक जाय. मुद्दो असो की होम बायरांक प्रोटेक्शन मेळूंक जाय हेल्दी रियल इस्टेट डेव्हलपमेंट जावंक जाय आनी लॉंग स्टँडींग इश्यूज आहा ते रिजॉल्व जावपाक जाय. हाज्या खातीर महाराष्ट्राचो हो लॉ घेवप आनी ताजे की हायलायट्स घेवप हें गरजेचें अशें म्हाकाय दिसता. थँक्यू श्री निलेश कापर. ऑनरेबल CM एज लॉ मिनिस्टराच्यान रिप्लाय केला. हांव फक्त एक लक्षात हाडूंक सोदता की मोफा MOFA MOPA न्ही मोफा एक्ट आसा तो महाराष्ट्रान 1963च्यान आसा आनी तेन्ना मोफा एक्टा अंडरान ते सोसायटी रेजिस्ट्रेशन जाताले. आमच्या गोंयांत असो एक्ट ना. आतां हितून कितें जाता स्पीकर सर जे बिल्डर जे बांदलेले तेणी एग्रीमेंट ऑफ सेल केलो आतां तांकां फायनल पेमेंट केला हो हें आहा लोकां कडेन ना. दुसरी गोष्ट जाता स्पीकर सर जे लोकां कडेन सेल डीड ना पूण सोसायटी अंडर ते बेनिफीट घेवपाक 2%चे 1.5%चे सेल डीडाचे तेणी बेनिफीट करून सेल सर्टिफिकेट आनी हो सेल तेजे हें आसता स्पीकर सर म्हणजे टू शो द ओनरशीप. आतां हो एक्ट जो शेअर सर्टिफिकेट आतां हो एक्ट जो करूंक पडटलो जेंकां हेंकां कायदेशीर दिवपाक पडटले जे जागो हितून भितर we will have to put so many things in place to see whether those people have paid the builder the entire amount as per agreement of sale, which who will prove. Number 2, title builder जो असता normally किती करता स्पीकर सर एक बिल्डर बांधता एक बिल्डिंग ओनर जागेचो दुसरो असता आणि तो एग्रीमेंट ते बरयता पूण कॉपी दिना दॅट इट इज आउट ऑफ कायंड आनी अशें तशें. सो हितून भितर हो गोल इशू आसा स्पीकर सर म्हाका दिसता सारकोच विचार करून जो कायदो हाडपाचो ऑनरेबल CMन प्रॉमिस केला फॉर द हावस की खंय तरी सुटकारा हे जावपाक जाय कित्याक गोंयांत आमचे थंय तशेंच आसा कुडचड्यार बाकी कडेन खूब कडेन आसा की जागो आसा तिसऱ्या नांवार बिल्डरान एग्रीमेंट ऑफ सेल बिल्डरा कडेन आसा आनी आतां सेल डीड ना आनी तेंचो प्रोपोर्शनल जागोचो व्हॅल्यू ना. सो हो कायदो खऱ्यांनी बरो हाडूंक पडटलो. मोफाचो कायदो 63 ते सायन मारतले म्हूण तो कायदो बरो आसा पूण आतां कशें फाटल्या डेटीन काडटले हेजेर लक्ष घालून बरें हाडचें सो दॅट खऱ्यांनी लोकांक जे सोसायटी आतां ओल्ड बिल्डिंगां जाल्या मडगांव पडटा बिल्डिंगां अशें खूब कडेन बिल्डिंगां डिटरेट जाल्या आनी ओवर अ पिरियड ऑफ टायम इट विल डिटरेट फर्दर अँड पीपल डू नॉट वॉन्ट टू लीव देअर रायट्स. People still want their right. Whether the FAR is 300, 200, that government can decide. They can say the existing plinth can be used. All that can be done. Like माझ्या कुडचड्यार अशेच प्रॉब्लेम जाता स्पीकर सर जी
पयलींची बिल्डिंगान रेंटान आशिल्ल्यो ते लोक सोडपाक ना पूण बिल्डींग कॉलेप्स जाता पॅसेजी कॉलेप्स जाता सो हे सगळे होलिस्टीक व्ह्यू हो कायदो हाडूंक पडटलो अशें रिक्वेस्ट करता सी येस श्री विरेश बोरकर स्पीकर सर चडशे आमदार आसा ते उलयले हेच्या बाबतींत पण एक सांगू स्पेसिफिकली जो मोफा एक्ट आसा तो पर्टिक्युलरली हितून घेवपा जाय कित्याक आमकां पासून खूब कंप्लेन येता आमच्या हितून पासून अशीच एक स्ट्रक्चर आसा जो सोसायटी आसा आनी तेंची सेल डीड्स बीन जावंकूच ना सो सेल डीड जावंक ना म्हणून तांकां स्पीकर सर परत परत आमच्या फुड्यान येता हो जो विशय आसा हेच्या पयलींय आमी काडलेलो की कसो सुटावो करपाचो आनी म्हाका आतां जे सीएमान एश्युरन्स दिल्लें आसा की आमी हेजेर कितें तरी उपाय हाडटले आतां स्पेसिफिकली हांकां कॉन्फिडन्सान घेवन कशें करपाक शकता हेजो ठोरपणान म्हाका दिसता निकाल हो ह्या असेंब्ली सेशनान म्हटल्यार आयच्या दिसा नाल्यार फाल्यां तरी आवट करपाक जाय की आमी कितें करतले ते कित्याक हांगा स्पीकर सर हांगा तांकां स्टॅम्प ड्युटीचो आनी रेजिस्ट्रेशन फी हें रिप्लाय दिला पण बाकीचे म्हणजे कसो तांकां रिकन्स्ट्रक्शन जावं रिडेवलपमेंट करता तेन्ना कसो तांकां फायदो जातलो कित्याक खूब जाणांक तें करूंकूच मेळना आमी एवरी टायम म्हणटा की करतले म्हणून सो एश्युरन्स असो वचपाक जाय तो एक्झिक्यूट जातलो सो हेजेरूच हांव मागता मुखेलमंत्र्या कडेन की हेजेर सारको आमकां जो ते कितें करूंक शकता तें आमकां सांगचें श्री दिगंबर कामत हो एक अत्यंत म्हत्वाचो विशय आसा आनी हो म्हाका दिसता फाटल्यान काही वर्सां पयलीं पळोवन गेल्यार बरी 25 वर्सां 40 वर्सां सुद्दां बिल्डिंगी आसा जांचे सेल्डीड जावना अशें सगळे मडगांवनी सगळे कडेन आसतलें बिल्डर जाणें बांदिल्ले ते बिल्डर्स मेले तातूंतले थोडे शेअर होल्डर्सूय मेले आनी खूब कडेन कितें आसा कोऑपरेटीव सोसायटी फॉर्म करूना दे हॅव फॉर्म असोसिएशन फॉर मेंटेनन्स ऑफ ए बिल्डींग आनी बिल्डर्स हॅव नॉट ट्रान्सफर्ड द बिल्डींग इन द नेम ऑफ द सोसायटी सो दे डोंट गेट टायटल फक्त एग्रीमेंट फॉर सेल आसा आनी पजेशन लेटर दिला त्या पजेशन लेटराचेर दे हॅव टेकन पजेशन आनी दे स्टे देर हें जर सारकें वेवस्थीत जर तांकां जर कितें जाग्यार घालतलो जाल्यार आय थिंक चीफ मिनिस्टर शूड फॉर्म एक स्मॉल कमिटी करून डिफरंट टायप्स ऑफ केसीस येतल्यो ज्या हातूंत भितर वेगळे तरेच्यो बिल्डर्स मेल्या थोडे कडेन सोसायटीचे प्रमोटर्स ना थोडे कडेन सोसायटी फॉर्म करूना अशे वेगळे तरेचे प्रश्न उपस्थित जाता हाजे खातीर एक कमिटी करून एक 5-6 जाणांची कमिटी करून तरेतरेचे हे लोकांक इनवॉल्व करून किंवा लोकांक इन्फॉर्म करून अश्यो कितें केसीस आसा त्यो सगळे तांणी सबमीट करच्यो म्हणून तातूंतल्यान एक बरो कायदो करचो अशें म्हाका दिसता बोलकर society asa that does not own the land that only this. And all these concerns of Nilesh Cabral can be taken care in Yes. that legislation. मंत्री उलयता तूं उलयता स्पीकर सर मानादीक आमदार वेगवेगळ्या विशयांनी मोफा एक्टाचेरूय उलयलो बाब दिगंबर कामत निलेश विरेश आनी कालूच बाब ज्यांनी मेन हे कॉलिंग अटेन्शन हाडलां विजयानी तेजेर हायलायट केलें आमी महाराष्ट्रात जसो एक्ट आसा त्या पद्दतीचेर हांव म्हणटा तें जाता तितके बेगीन आमी एक म्हणजे फुडल्या असेंब्लीच्या पयलीं ऑर्डिनन्स हाडटा आनी मागीर एक्ट पास करता बट विदीन 3 months हांव लॉ डिपार्टमेंट कॉपरेटीव डिपार्टमेंट हांकां आनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट हांकां कंबायन येवन सगळो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट ऑल्सो सगळ्यांक स्टडी करून वॉट टायप्स ऑफ इश्यूज आर देर इन द कॉपरेटीव सोसायटी हे सगळे एकदां हाडटा जाल्यार तुमचे सजेशन्स घेता हांव सजेशन्स घेता वॉट एवर ती काडून दिवपा जाय तितक्यांची सजेशन्स घेता आनी फुडल्या लेजिस्लेटीव असेंब्ली पयलीं वी आर कमींग अप विथ एक्ट ऑर्डिनन्स काडटा आनी हे करता इट इज गूड सजेशन घेवन येस आमी आतां आजच्या दिसाच्यो अनुदानीय मागण्यो घेवया उदका संसार मंत्र्यान आजच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 71 आनी 74 सभागृहांत मांडच्यो माननीय मंत्री Speaker sir, on the recommendation of the Honorable Governor, I would like to move demand number 71 and 74. दिल्ल्या वेळे क्रमांक 11 A, B, C, D, E, F मदीं संबंधित सर्वश्री आमदार श्री युरिया लेमा विरेश बोरकार एल्टन डिकोस्टा क्रूज सिल्वा वेंजे वेगस विजय सरदेसाई कार्लोस फेरेरा आनी आपले कपास सूचना मांडच्यो श्री Speaker sir, I would like to move cut motions listed against my name in circulated list number 11. येस विजय सरदेसाई Speaker sir, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 11E. येस श्री वेंजे वेगस Speaker sir, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 11D. कार्लोस फेरेरा Sir, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 11F. क्रूज सिल्वा Because I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 11C. श्री विरेश बोरकर Speaker sir, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 11A. श्री एल्टन डिकोस्टा ना एब्सेंट पाचोबाद करूया न्ही
कोण उलयता? आज दोनूच डिमांड आसा त्यामुळे स्पीकर सर, हांव बरो खुश आसा सर. चड उलोवपा ना म्हाका. स्पीकर सर, हांव सगळ्यांक एकूच माझे म्हणणें आहा परत. बिल्ल आसा कोण बिल्ल आसा. उलोवपाक जाय तांकां आतांच दाबपाक लाय आनी बंद करा, कोणा आनी उलोवंक दिवं नाका. येस माझी एकूच तुमकां रिक्वेस्ट आसा परत. आज बिलां पासिंगाक आसा 7. रातच्या 11 उपरांत मागीर बिलां पास करता म्हणू नाका. म्हणून माझी रिक्वेस्ट आसा की कमीत कमी आज 8:30 पर्यंत सोंपया. 8:30च्या उपरांत बिलां पास करपा खातीर दवरचें, म्हणजे 7:30 सुमार. ते म्हाका दिसता बऱ्याच जाणांनी म्हाका दिसता मान्य मंत्र्यान काम केलां, भरपूर काम केलां. आनी केलां न्ही? ताका लागून स्पीकर सर, एक हांव मातशें पॉयंट ऑफ ऑर्डर हें करता. पयर तुमी एक अनाउन्समेंट केलो मराठीन की जें कितें हावजान जाता तें भायर comment करपाक. उलोवप न्ही. हय, जालें. मराठीन आज अजुनूय आसा? तें म्हाका दिसता तुमच्या हो उर्फान मुल्ला म्हणटा तो समजूंक ना. ताणें आतां म्हजेर स्टेटमेंट काडला की वेलकम्स द कोंकणीत एकदां काड आतां. ना स्पीकर सर ना, हें आय विल मूव ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑन दीस. आय एम मुवींग अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज and I know the procedure of moving a breach of privilege. I'll have to go to the privilege committee. हे वॉर्निंगान जावचें ना. ही दादागिरी जाली. तो हांगा स्टेटमेंट काडटा, ही एक्युजीज फादर द MLA ऑफ अननेसेसरी मलायनिंग हिज इमेज. खंयची इमेज? स्पीकर सर, इट इज माय प्रिविलेज टू स्पीक इन द हाऊस. स्पीकर सर, एक फ्रॉड जाता ते हांव उलयतलोच. हांव कितें उलयता तें भायल्यान डिसायड जातलें आनी मुखेलमंत्र्याक वेलकम करता तो. इट शोज दॅट तो ताजो मनीस म्हणून. अशें म्हाका कोता येवचें ना. सर. हांव ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मूव करता, तुमी ताका डेप्युटी स्पीकराक गोज टू द प्रिविलेज कमिटी. डेप्युटी स्पीकराक सांगात हियरिंग स्टार्ट कर म्हणून. येवन ते हावजान हाडटा. जे कोण फ्रॉडस्टर आहा तांकां एक्सपोज करूंकूच जाय. आनी हे हांव जें कितें उलयता हांगा आमी ताजेर एक क्लियर. हांव हें कायदो हाजे पयलीं आय हॅव बीन एक्युज्ड. आय हॅव बीन ऑल्सो समन्ड खूब वर्सां पयलीं, आमदार जावचे पयलीं. सो हांव कायदो हो क्लियर जाणा. कोणें हावजान उलयता ताजेर जर कोण उलोवंक लागलो आनी भायल्यान जर डायरेक्शनां येवपा लागलीं, हें चलचें ना. आय एम मुवींग अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज and I want speaker to give directions to deputy speaker who is the chairman of the privilege committee to decide this within record time. आणि मागीर पळोवया कितें जाता तें. आनी ही फकाणात न्ही. Speaker sir. उलयता ताजेर भायल्यान डिसायड जातलें कोण जाय तें उलोवंक शकतले. स्पीकर सर, बाब विजय सरदेसाय उलयला तेजेर हांवें रातीय सांगलां की हांव तेजेर थोरो इन्क्वायरी करता म्हणून. आनी कोण जर अशा पद्दतीन भायर, म्हणजे कालूच तुमी मराठीत केल्लो स्टेटमेंट, म्हणजे म्हाकाय वचून निलेश विचारतालो की स्पीकरान नेमकें कितें म्हटलें आपल्याक कळूंक ना म्हणपाक. म्हाका तरी भायरूच सांगल्या. कोंकणी विजय बाब, हांव खरेंच सांगता, म्हाका निलेशान भायरूच विचारलें स्पीकरान कितें म्हटलें आनी कोणाच्या हेजेर म्हटलें. आतांच विचारलें तेणी भायर म्हाका. म्हणून स्पीकर सर, परत एकदा तो सेम स्टेटमेंट क्लियर कट कोंकणींतल्यान वेवस्थीत वाचात. आनी ह्यान फुडें सगळ्या जाणांनी लक्षांत घेवचें की उदर हांवें आनी एकट्याक सांगलें की बाबा हावजांतल्या विशयाचेर भायर कोणीच कशाच पद्दतीन उलोवपाक जायना आनी ताका उलोवपाचो अधिकार ना आनी तो उलोवपाक शकना. त्या खातीर तुमी परत एकदा आज कोंकणींतल्यान तो निव्वळ स्टेटमेंट दियात, जेणे करून प्रेसाक खबर आहा. बट ह्या सामान्य मनशांक जांकां ज्ञान ना पळय न्हू, तेंच्यांनी असल्यानी आपलें ज्ञान पडजळीत करचें न्ही. ना आतां हांव ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मूव करूं नाका म्हणटा तूं म्हणटा ऑन एश्युरन्स गिवन बाय मी हेन्स फोर्थ खंयचेय सायडींतल्यान कोणूय खंयच्याच मनशान अशा पद्दतीचो स्टेटमेंट करचो न्ही. हें स्पश्ट म्हणणें हांवें. सर, एकूच हांव सांगना. मुखेलमंत्र्यान जर म्हाका सांगलें की मे बी कायदो ताका खबर नाशिल्लो म्हणून तूं घालना का म्हणून जाल्यार हांव घालना. म्हणून हांवें म्हटलें एक मिनीट पुणून जें कितें हांव उलयलां ताजेर एक्शन थंय हांवें फ्लोर ऑफ द हावस सांगलां. जालें इन्क्वायरी जाता. म्हाका तें हांगा हाडून ताका व्हडलो तूं ना जाल्यार पसून स्क्रॅप तें. सो म्हाका व्हडलें हें करपाचें ना. हय, ओके. स्पीकर सर, मागीर तुमी तो स्टेटमेंट बरोवन दिवंक स्टार्ट कर. चालू चलयता. एक लक्षात दवरा, आज बेगीन 7 बिल्लां म्हणटकीर सोंपपाक जाय म्हटलो. 7:30 पर्यंत सोंपया मरे. 8 पर्यंत मिनिस्टर उलयता, 8 बिलां पास कर. येस शे चालू चलयता. तुजें सगळें करता म्हणलें तेणी डायरेक्ट. हा बेगीन. येस. First, I am speaking on demands of number 71 Corporation and 74 Water Resources. First, I take the opportunity to thank Honorable Minister Subhash Shirodkar for being positive, approachable and helpful with quick solutions. It reflects across the ladder in your entire department where even staff speaks well of the Honorable Minister. As far as demand number 71 Corporation, we require assistant registrars because I request Honorable Minister to have more assistant registrars to attend to cases with a legal background.
because when you have a legal background, then it becomes more accessible, understandable, and we have orders which are passed which have legal basis. As far as demand number 74 is concerned, water resources, before I speak on each of these items, I want to compliment Badami, our former chief engineer of WRD, whom I have known since he was an executive engineer who has done good work. He has now retired, but we should not forget him just because he is retired. I also thank our current chief engineer, Mr. Salelkar, and I take opportunity to appreciate our C, Mr. Salelkar right now, SC Ankush Gaonkar, E. Milin Gaude, A. Vinu, J. Reshma, and Avinash Asgaonkar, who have been handling your department very well, quick, and they are on the field as and when I call them and when they are needed. As far as the Made River is concerned, Honorable Speaker, आमी पळयला ते सक्सेस रेट कितें जाला. सक्सेस रेट has been on payment of lawyers. कोटेनी फारी केला. But we have had no positive result. We are told आमकां सांगलोलें कंटेम्प्ट प्रोसिडींग घायल्लें म्हूण. आतां कंटेम्प्ट प्रोसिडींगा स्टेटस कितें? आयज पासून कांय जालें ना. कर्नाटका आजून चेंजीस करतात, उदक डायवर्ट करतात. फकत आमकां बंद करपा न्ही, पूण डायवर्ट करपाक. आमी कसले स्टेप्स घेयल्या ते बंद करपाक. सुप्रीम कोर्टान दाखोवपा जाता, सुप्रीम कोर्टान प्रूव करूं जाता, आनी आमच्यान आनीक एक रिस्ट्रेंट ऑर्डर हाडूं जाता. आमकां आनीक एक आसा की आमकां खबर आसा, आमकां प्रेजेंटेशन दिलें आसतना तेन्ना रिकॉर्डिंग आसा की उदक यूज करतात ते फॉर इरिगेशन, नॉट फॉर ड्रिंकींग, which Karnataka is using largely for irrigation. आमकां डॉक्युमेंट सगळे आसा जाल्यार, even you can get their documents, you will understand it. Why don't we present this in the Supreme Court and we show that their need is not genuine except for this and for certain industries which require water for their cooling of their turbines. So therefore I believe that our government has not got its department to act together. Also, आनीक एक सांगता तुमकां, एप्लिकेशन सुप्रीम कोर्टान खंयच्या कोर्टान एप्लिकेशन घाल जाल्यार ती एप्लिकेशन येतली हियरिंगा. फकत ते एप्लिकेशनाचे हियरिंग जावन एक वरस 2 वरस काटले. I would request move the motion for listing of the matter for final hearing. सगळे खबर जातले. Because if you get a date for final hearing, it starts and it ends, then nothing more remains. But every time you move an application for early hearing, amendment, for contempt, on application we will be arguing, main matter will be lost. As far as desilting, I am grateful that you send the desilting machinery for us to get desilted. But normally ki jata mid-May or end of May te yata desilting korpa. My request that please ensure that after we have passed the budget at the end of March, April you can set the process in motion so that first week of May desilting process can start. Nalaki jata pass porta and little wet, that whole thing gets soggy, becomes difficult for machinery and all to go in. And by this time we have had unexpected showers. I don't blame this year, but previous year also potta sona passport palaglo and then we had to abandon it. So I don't want that to happen, that your purpose is good but effect is zero. Desilting, it was a matter relating to mining, but I need to bring it to your attention because you have a government lake under survey number 25/1 in Lamgaon in Bisholi. 2017, 2017, because of the mining silt coming there, your WRD department had recommended that it should be desilted. But from 2017 till today, nothing has happened. And the last topic I will talk is about CADA. Cabinet and decision गेल्ले 3,33,805 square meter of command area development area, the request केल्ले under investment promotion board applied by Delta Corp at Darga, Perne with a waiver of 5.5 crores for conversion fee. First shock I'm podel tenna cabinet note podel tenna I'm choilan the proposal was moved by WRD department. WRD department should be protecting the land from its conversion or diversion. But unfortunately, the proposal was made by WRD. In the cabinet note dated 7 May 2025,
WRD म्हणटा, the proposal came from Goa Investment Promotion Board. And cabinet note and pasu म्हणटा that by notification dated 25th November 2024, this area was notified as Tilari Command Area. Honorable Speaker, I am member of CADA board. हांव आशिल्लो ऑनरेबल मिनिस्टर बरोबर आनी आमी डिसिजन घेयल्ले सगळे हिस्ट्री सांगले जॉग्राफी सांगले आमकां एंड फायनली आय से आम नोटिफाय करुया फुडें या ऑनरेबल मिनिस्टर एक्सेप्ट सजेशन पेंडींग आशिल्ले नोटिफाय केले एक पाटी नोटिफिकेशन आयलो नोव्हेंबरा म्हयना तुमी रेकमेंडेशन कितकोन माया म्हयन्यान 6 म्हयन्यां भितर रेकमेंड करता ती नोटिफाय करपाक वॉट वॉज द बेसीस वॉट वॉज द स्टडी वॉट इज द सर्वे carried out did the department find out that this land is not being used for CADA as Tilari Command Area or did the department find that this land cannot be used how can it be contradiction I can understand you're reviewing after 5 years but within 6 months when you're doing this there is something greater than that which we have to see and as we use in corporate law lift the veil and see what's behind how could the cabinet agree to denotify the land Honorable Speaker, केन्ना command area notify करतना एक कायदो आसा and your command area development act is there. Under that act there is a series, there is a procedure. Notify करपाक, objection आयकपाक, सगळे survey सगळे करून final notification मागीर काडपाक and that also should be published. If you run through the entire process for notification, whoever it can be, cabinet cannot be supreme. Cabinet cannot usurp powers of a statutory body. The statutory body is the Command Area Development Board alone, which can be done and which is approved by the government. And it cannot be bypassed by a cabinet decision. Cabinet doesn't sit in appeal over the decisions of the Command Area Development Board. And therefore, the cabinet approving this not only is illegal, it's complete usurpation of jurisdiction, and I think that decision sets a very wrong and bad precedent. And it looks like now Honorable Minister the other day said we will have a CADA meeting. I don't know, but if I've heard that right, but you're going to have a CADA meeting to now accept this proposal. I hope it's not. If you're having one meeting, I will not believe that you're going to have a meeting to have a post facto approval for denotification. In fact, I have seen, I'm Podela, the Goa Investment Promotion Board asato, ek आशिल्लो supposed to be a single window clearance for ease of business म्हणटात ते but I think ते सगळे कायदे उडयतात भायर and they decide everything so I believe that this Goa Investment Promotion Board now will have to be scrapped because if you are usurping your powers which you are going to protect how are they doing this everything for the sake of business you can't go and override and run riot over everything. They don't require town permission, they don't require land conversion standards, they don't require CADA permission now. What more is required? So my respectful submission is that the government has to take steps to protect CADA land and not allow these people just because it's some casinos to come and run over these agricultural land or anybody, whether it's a casino or real estate, anybody should not be allowed to take it. I am obliged. Srimati Jennifer Mansara. Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motions. Speaker sir, I'd like to speak on demand number 74. Speaker sir, I would first like to thank the Honourable Minister for being so efficient, very approachable and very committed to doing his work and also a commitment to improve the department that he heads. I would also like to thank the entire staff of the department for executing and completing various development works in my constituency. During the last monsoon session, I placed a demand for stabilization of hill slope in Oitian, and that work has been completed. So on behalf of the people who were affected due to that, I would like to thank the Honourable Minister. So now they can actually sleep peacefully now because they were always worried about a collapse of the wall. Additionally, I would also like to acknowledge the timely action taken by the department to desilt all the nallas in Talegaon from Sailabat to Kamat Kinana, Kamrabat, Peterbat, Durgawadi and also Landscape Shire. This has allowed a very free flow of water
and has mitigated any possible flooding in Talegaon. I would like to bring to the notice of the Honorable Minister of the works that need to be expedited in my constituency. There's a construction of a retaining wall in Oitian, exactly adjoining the one that you have already completed now. Those estimates are under preparation at the moment. You may kindly look into it and expedite the same. Similarly, another major work of stabilization of hill slope, again in Oitian, but in a different location. The minister has already approved that. It is now with AS Finance. I request the minister to please expedite and look into this as well. I had also requested the minister for a Ganesh Visarjan in Sailebad, so that work has been taken up and half of the work is almost complete. So the second phase will start somewhere in December. Minister may please look into it and expedite the same. Another very important work that is pending in my constituency is the anti-sea erosion protection wall, which is at Orchel. Now this file has been pending for 2 years for various reasons, but right now it is with CRZ. I have already spoken to the Honorable CM and he said he will assist and get it cleared. So once that file is cleared, the minister may please expedite this work, because during the monsoons, the houses are so close to the sea, though you can actually see the waves lash into their houses and there's always a fear of it collapsing. I would like to also mention and take the names of the people from the department who have helped me. Of course, Mr. Badami, who was there and now retired. So he was the one who helped us a lot. Then there's also E. Mukund Gaude, A. Rajesh Tarkar, J. Sailesh Faldesa, and also the supervisor, Supresh Divkar. Speaker sir, another issue that always comes back to haunt us every session is the diversion of the Madei River. So this river poses an existential threat to Goa's environment and economy, and it could lead to saline ingress, contaminating our freshwater resources and agricultural lands. This in turn would have a very devastating effect on our biodiversity and our wildlife sanctuaries, and also crucial mangroves. The ripple effect also could cripple our fishing, agricultural industries, which rely on the river and its delicate ecological balance. In short, diverting the Madei isn't just about water, it's about the very survival of Goa's natural heritage and the livelihoods of our people. From Karnataka's business and development perspective, the diversion of this river is a very strategic move to secure the economic future of the northern regions. Now this project would provide a very stable and very reliable water source, which is very critical for boosting agriculture, especially sugarcane, which is a very water-intensive sugarcane industry. This would be de-risking farming, increase crop yields, and ensure a very steady supply of raw materials for sugar mills, and thereby strengthening their agriculture value chain. Furthermore, the steady water supply is a key enabler for fueling expansion of industries and attracting new businesses, especially in the Hubli and Dharwad region. If you see those regions now, the region is booming with all kinds of offices coming up there, and there's a whole lot of workforce that is now in Hubli and Dharwad. Our state and our people look at River Madei as a vital lifeline to be protected, while the others see it as a crucial resource to be harnessed for development. Therefore, I request the Honorable Minister and the state government to take a very formidable stand in protecting River Madei and preserving it, because Madei is a legacy for us. It's a legacy to be preserved for our future generation to come. Thank you, Speaker, sir. Yes. Shrimati Dilay Lobo. Speaker, sir, I rise to support the demands listed for the day and oppose the cut motions. Regarding demand number 74, Water Resource Department. First of all, I would like to thank our Honorable Minister for being so
approachable, and all his officials, department officials, the ex-C, Bab Badami, the present C, Bab Salelkar, SE, E, आमचो Bab Milin, आमचो AE, Bab Vinu, आणि JE by Reshma. With their help, so many works in my constituencies are in progress. पहिले म्हणटा ते आमचे उडो बीच ब्युटिफिकेशन एट दांडा शोली 3 कोटीचे तुम्ही काम पास करून दिले आणि हाऊ ब्युटिफुली इट इज डिझाइन्ड अँड यू केम फॉर द इनॉग्रेशन. थँक यू व्हेरी मच स्पीकर सर. सेकंडली तिलारी रॉ वॉटर सप्लाय आमच्या 5.6 MLD वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटाक तुम्ही चालू केल्ले हा. बट एकाय लागून देव बरें करूं म्हणटा. बट दीस सप्लाय शूड बी एड्युकेटली गिवन रेग्युलरली सदांच जाय पडटलो. कित्याक आमचे हे वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट आमच्या 3 गांवांक आमच्या आसगांव, अंजुना आनी मान्ना, शोली मान्ना हे 3 गांवांक आमकां सप्लाय जात. इट वील केटर टू these 3 villages. So 5.6 MLD water treatment plant, around 6 to 7 MLD water treatment, I mean water, raw water from Tilari will be required every day. The backwashakuy teka खूब उदक लागता. So I thank you in advance for this water supply. आमचो ओशेलचो मानशेचो बांद, you have also given this work order. And the work also is in progress. आमच्या ओशेलान ते of 86 lakhs. हे ओशेलचो बांद I request you to please tell your officials to do it fast. Of course, it's in the water, in the river. High tide जाता, low tide जाता. तेका लागून तेंका काम, the work is going at a slow pace. पूर्ण हे बांदून काढून आमची around 500 शेतकार आमचे ओशेलचे आणि कामुल्लीचे तेंची शेतात वाचयल्यात. लास्ट इयर इट वॉज ऑल फ्लडेड. सो आय रियली थँक यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द फार्मर्स ऑफ माय फ्रॉम ओशेल. रिगार्डिंग आसगांव मुनंगवाडो रिटेनिंग वॉल ऑफ नल्ला फॉर द फिल्ड्स ऑफ 66 lakhs हेही तुम्ही पास केला आणि वेग्यांच्या वेग्यान आमी हेही काम इनॉग्रेट करतली. ताकाय लागून तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा. पयले म्हणटा ते आमचे cleaning of nallas should be by first week of April. Every year तू आमकां labor दिता, आमकां JCB दिता. But the thing is, मेयान जालें ह्या वर्सा मेयान कितलो वेग्यान पावस येयलो and then they couldn't do the cleaning of nallas proper on time. एप्रिलान चालू केलें जाल्यार it will be better, the nallas will be cleaned better. आणि ती व्हडली JCB धाडनाका सर. ते व्हडली JCB घातल्यार ते रिटेनिंग वॉल आमचे नल्लाचे ते पिड्यार जातात. इट कॉलॅप्सीस एंड अगेन देर इज वर्क टू गेट दॅट रिपेअर्ड. सो धाकटी मशीन दोज विथ I mean those small JCBs are required to go because आमचे नल्लाय ते सायज धाकटुले. Secondly, the lights and electricity poles near St. Anthony's Church, Sholi, and near Khadpeshwar Temple, Danda, Sholi, to be repaired and handed over to the electricity department. I kindly request you to look into this also. आमचे लिंक रोड तू ज्या सुवातेर इन्स्पेक्शनाक येयल्लो सोडिया मान्ना थंयसर डिवेडिंग मशीन तुमी दिले थोडे आनी थोडीशीं शेतां थंयसर डिवेडिंग जाले. आय थँक यू. पूण परते आमकां तो डिवेडिंग मशीन दिवचें म्हणून मागणी. सो बिकॉज देर आर मेनी फार्मर्स हू आर जस्ट वेटिंग टू कल्टिवेट देयर फिल्ड्स. सो हेंय डिवेडिंग मशीन आमकां दिवचें. आनी थंयसरूच वाव आहा आमचो त्या शेतानूच तेजे ते वावाचे रिटेनिंग वॉल बांदूंक जाय नाल्यार ते वाव व्हडलो जायत आहा आनी इट इट्स इनटू द फिल्ड्स ऑफ आवर फार्मर्स. आमचे आ लेडी ऑफ सी चर्च ओशेल थंयसरले रिटेनिंग वॉल विथ ब्युटिफिकेशन काम उल्हास स्पीकर सर. आ युनियन हाय स्कूल आसगांव थंयसर रिटेनिंग वॉल ऑफ नल्ला ऑफ 31 lakhs. एक्सपेंडिचर सँक्शन इज अवेटेड. पॉन्ड्स ब्युटिफिकेशन आमी काम दिल्ले. ते 2 पॉन्ड्स आमचे नियर डेनिस हाऊस शोली मान्ना एंड ऑपोजिट डेर ओल्ली ही कामां
please look into this. आमच्या मायना सोडियान गणपती विसर्जन पॉन्ड रिपेर, this also is in pipeline. I mean the file is yet to be processed. Magir improvement to existing nalla at Kumarwada from Mrs. Selina Fernandez house and Mr. Ubal the D'Souza house worth 1 crore. This is filed written from secretary for cost justification. Yem ashe kurche. Improvement to existing nalla poi from Pramila Salgokar to Rajendra Dabolkar field internal band, Mr. Atmaram Govekar field and others of 1 crore. Technical section accorded e-file mashe tumche kode ha. Then improvement of existing nalla poi from Naresh Parulekar field to Ratnagar Shirodkar field at Sholi Danda of 2 crores. This also is under scrutiny. Ye mashe kama vegancha vegan korche म्हणून मागणी. Regarding, I also thank you especially आमच्या तुवें अश्योरन्स दिला आमच्या तिलारी कनाल आमच्या सोड्यान पास जाता तेजे तुवें वॉटरप्रुफींग करता म्हणून सांगला. सो हेंय करचें कित्याक आमच्या सोड्यांच्या घरां भितर आख्खी पिड्यार जाता तेंचे त्या वॉल्स त्या सेप्टीक सोकपीट्स एवरीथींग गेट सोक्ड. हें मातशें वेगानचे वेगान करचें वॉटरप्रुफींग. Regarding Made, that's our lifeline and you know the best. I am sure under the able leadership of our Chief Minister and you heading the department, Goa will get justice regarding Made River. And regarding demand number 71 cooperation, एकूच रिक्वेस्ट करता की लोक आपले आमचे कोऑपरेटिव्ह बँक स्पेशली तिसोर 2-3% एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट मेळता म्हणून आपले हार्ड अर्न पयशे घालता तिसोर FD करपाक. See that the audit is carried on regularly. कित्याक फाल्यां ते बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स कोण एकट्याकूच लोन दिलो आनी मागीर ते बँक बुडले म्हणटकूच लोकांचे हार्ड अर्न पयशे it should not get dumped. I once again thank our honorable minister and thank you very much. I rise to speak on the demands before the house today. Demand 71 and demand number 74 and support the demands. Speaker sir, पहिलो demand आसा 74 वॉटर रिसोर्सीस. खरें म्हटल्यार वॉटर रिसोर्साचेर तशें उलोवपा सारकें कांय ना, कारण मडगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी बहुतेक सगळीं कामां WRDची जी आशिल्ली ती पेंडींग आशिल्ली पयलींची ती जाल्या, नवी कामां मार्गाक आसा. आय एक्सप्रेस माय थँक्स टू WRD मिनिस्टर. ताणें कसलीच कामां तशी पेंडींग दवरूं ना. एक रिक्वेस्ट म्हजी मिनिस्टराक आसा की ताणें एक डायरेक्शन दिवपा जाय इंजिनियराक. बहुतेक आमदारांनीच म्हणलां की डिसिल्डिंगाची कामां पळय आसता दे मस्ट कंप्लीट बिफोर 1st of May. सगळे निमाणे रावतात आनी पावस पडटगीर मागीर ती वर्क ऑर्डरी दितात किंवा फायनलायज करतात. हांव नकळो कित्याक दे शूड स्टार्ट इन द मंथ ऑफ मार्च, फिनिश इट बाय बिफोर 1st of May. आतां पावस केन्नाय पडटा, मे म्हयन्याक कोमेसा सुद्दां पावस पडटा. पावस पडले की मागीर तें काम करपाक मेळना. आनी म्हणून म्हाका दिसता एक डायरेक्शन जर दियत सगळ्यांक की बाबा डिसिल्डिंगाची जितलीय कामां आसा नाला डिसिल्डिंगाची ती 1 मे पर्यंत खंयच्याय परिस्थितीक कंप्लीट जावपाक जाय. स्पीकर सर, एक डिस्कशन ह्या हावसांत कितलीं वर्सां जालीं जाता म्हणजे तें म्हादयचेर. म्हाका गॅरंटी आसा की गोवा गव्हर्मेंट वील खंयच्याच परिस्थितीन म्हादयचेर कॉम्प्रोमायज करपाचें ना हाची म्हाका खात्री आसा. WRD मिनिस्टर अंडर द लिडरशीप ऑफ चीफ मिनिस्टर वील सी टू इट दॅट म्हादय is saved for the state of Goa. Because Madai is our lifeline आणि थंय कसलेंच कॉम्प्रोमायज जावपाचें ना, करपाचें ना. चीफ मिनिस्टरांनी सांगलां आणि WRD मिनिस्टरांनी सांगलां. फक्त तांणी तें मातशें कर्नाटकाची कितें कूटनिती वापरता ते कितें कॉन्स्पिरसी करता, कारण तांचे कडेन नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लमेंट चड आसा आनी थोडे बुदवंत आहा तांचे खासदार म्हणजे हुशार आहा खूब जाण. तांचे कडेन तेंच चड आसा त्या वांगडा ते पळय ज्या पद्दतीन वागतात, ज्या पद्दतीन कारस्थानां करतात ती कारस्थानां हाडून ओडून सरकारान मातशें सारकें अलर्ट रावपाची गरज आसा. तितलेंच हांव
मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता. तिसरे स्पीकर सर, एक कोऑपरेटिव्ह सॅक्टराचेर उलयता आसतना गोंयांत कोऑपरेटिव्ह सॅक्टर ज्या पद्दतीन हांवूय कोऑपरेटिव्ह सॅक्टरांत काम केलां सुरवातेक, गोंयांत जितलो कोऑपरेटिव्ह सॅक्टर स्ट्रॉंग जाल्लो आसा पळय तो इंडियेक चडशा राज्यांनी ना, एक्सेप्ट महाराष्ट्रा एक 2-4 राज्य सोडली जाल्यार गोवा इज मच बेटर इन द कोऑपरेटिव्ह सॅक्टर. पूण कितें जाता हालीं तेंपाक क्रेडीट सोसायटीज पळय आसा, दे आर बिकमींग ए प्रॉब्लेम फॉर एवरीबॉडी. आमी हाजे पयले बँकाचो इशू जाल्लो, बऱ्यो कोऑपरेटिव्ह बँक्स मडगांव अर्बन जायत, म्हापसा अर्बन जायत, ज्यो लोकांनी फूल फ्लेज्ड विश्वास दवरून पयशे इन्वेस्ट केले. सर आमची बँक न्ही अशें फिलींग दवरून थंय बँकाचे थंय प्रॉब्लेम जाले, थंय तांचे इकॉनॉमीक सगळें वर्कआउट जायना जालें. मागीर बँक्स लिक्विडेशनाक गेल्यो, एडमिनिस्ट्रेटर घाले. आतां एक बरें डिसिजन हाणें घेतलें सिटिजन्स कोऑपरेटिव्ह बँकेन, म्हणजे म्हाका दिसता तांणी रायट टायमाचेर रायट डिसिजन घेतलें. दे मर्ज दॅट इंटू TJSB बँक, तातूंतल्यान तें एक बरें जालें. पूण हालीं क्रेडीट सोसायटीज पळय ज्यो आसतात तांचे आतां मडगांवां एक पयर क्रेडीट सोसायटीचे अशेंच कितें प्रॉब्लेम जाला, तातूंत खूब जाणांचे पयशे गेल्या आनी मागीर ते सगळे डायरेक्टर्स बी हात वयर काडटा. म्हणजे हे हाचेर मातशें म्हणजे क्रेडीट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी मातशें चड सर्वेलन्स करप, तांचे टायम टू टायम ऑडिट करप, म्हणजे खंयच्याच परिस्थितीन तांकां रिस्क घेवपाक दिवप ना. नाजाल्यार ते लोन दीत वतात, आपले पळयनात, कोणा दिता ते पळयनात. आनी हाचेर मातशें स्पीकर सर मिनिस्टरान मातशें लक्ष घालून कितें गायडलायन्स बिडलायन्स कितें करपाक मेळटा जाल्यार पळोवपाक जाय. इतलें हांव मागतां आनी थँक्यू स्पीकर. डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी आजचे जे डिमांड आसा तांकां सपोर्ट करपाक हांव उबो रावलो आनी ऑपोज द कट मोशन. सगळ्यात पयलीं हांव आमच्या मिनिस्टराचे आनी गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री हांचे मना पासून धन्यवाद म्हणटा. कित्याक म्हाका दिसता म्हज्या मतदारसंघात मॅक्झिमम WRDची कॉस्ट वायज कामां जातात. मंत्र्याक खबर आसात, मंत्री बाबडो केन्नाय अप्रोच केल्यार ही इज ऑलवेज फॉर इट, जस्ट फॉर इट न्ही, तो फॉलोअप करता. खुबशीं कामां जाल्लीं आसात. पण एकूच इशू आसा, हांगा दोनूच इशूचेर हांव उलयतलो, म्हाका 5 मिनटां दिवपाची. एक इशू जो आसा की बिचोलीन हांव परत एकदां सांगता, परत बुडटा बिचोली आनी मदींशे नासले पोरू हे बुडलेले आसा. आनी एक 2-3 पॉयंट आसात. थंय एकी कडेन आसा जो साल, थंय ऑलरेडी तांच्यांनी एस्टिमेट करून टेंडर एप्रूव जाला. म्हाका दिसता इट इज कॉस्टिंग अराउंड सम 20+ crore. आणि म्हाका दिसता थोड्याच दिसांनी आमी फावंडेशन स्टोन घालतले, म्हणजे आमी ती जी रिटेनिंग वॉल कम वॉकिंग ट्रॅक घालतले माडेश्वरा कडल्यान आमचे भुमिका देवळा पर्यंत घालतले. सो ब्युटिफिकेशनय जातलें, गांवूय बुडचो ना आनी ओवरऑल सगळो इम्प्रुवमेंट जातलो. बट दुसरे कडेन जो विशय आसा तो नानोडा आसा आनी बिचोलेन आसा. नानोडा भटवाडी म्हणटा थंय, हांगा सदांच ह्या रस्त्याचेर उदक भरता येयल्ल्या पावसाक. इनफॅक्ट हे काम आसा फक्त WRD न्हू, WRD आनी PWD हे दोगांयनी मेळून करपाक जाय. तो रस्तोच सकयल आसा, तो रस्तो लिफ्ट करचो पडटलो, सकयल ते कलवटां करची पडटली आनी ते उदकाक थंय वाड करची पडटली. आनी उदक स्पीकर सर, ते उदक नुसतें सादें भरना, बरें घरान लोकांचे म्हणजे घरान इतलें वता की बेडा पर्यंत तांच्या पावता उदक, इतलें आसता, खूब वता उदक. पोरू तर एकदम अक्षरशः परिस्थिती हे जाल्ली आनी अशी जावंक जायना. कॅन हॅपन, कित्याक कशें जालां आज अर्बनायझेशन जाल्ल्यामुळे, लोकांची घरां जाल्ल्यामुळे उदक आनी वचपाक वाटत ना. आनी दुसरें आसा ते बिचोले फ्लडींग जाता. सो बिचोले फ्लडींग जाता ती फूल न्हंय आसा कुडचिरा टू बिचोले, ती प्रॉपरली डिसेल्ड करपाक जाय. खुबशीं कामां म्हज्या प्रत्येक गांवांनी, हांव अराउंड 36 कामां आसात. थोडी टेंडर जाल्यात, थोडी ESAक आसात. हांव रिक्वेस्ट करता, आमचो जो आतां चीफ इंजिनियर आसा सालेलकार, पयलींचो चीफ इंजिनियर आसलो बदामी, ते बरें काम करता. तांच्यांनी इन्स्ट्रक्ट करचें सकयल ऑफिसरांक. आमचो मिलिंद गावडे आसा, सगळे जाण ते काम करतात, बट स्टील स्पीड जायी. अराउंड 36 कामां आसात. फक्त फुडल्या एका वर्सान आतां कशी करतले ते तांच्यांनी म्हाका सांगपाचें. हांव जर त्या कामाची जर म्हणजे प्रत्येक नानोडा म्हणटात तो रिटेनिंग वॉल, तर आमच्या स्पोर्ट्स क्लबाच्या फाटल्यान मेणकुऱ्या व्हाळाचे आसा, साळान आसा, मुळगांव आसा, प्रत्येक गांवांनी आसा. म्हजे कडेन फूल लिस्ट आसा. हांव मंत्र्या कडेन शेअरूय केल्लें आसा. मंत्री करतलो ही अपेक्षा धरता. हांव मुवींग ऑन टू थंय हांव उलयतलो तर आज कमांड एरियेचेर उलयतलो. म्हज्या मतदारसंघात बिचोले तालुक्यांत 5,500 हेक्टर कमांड एरिया आसा. म्हज्या मतदारसंघात 3,535 हेक्टर आसा. म्हणजे दॅट कम्स टू 3.5 कोटी स्क्वेअर
मिटर जागा कमान एरियेक आसा. आता हे कमान एरियेन खूबशीं घरां आसा ऑलरेडी आनी खूबशांनी बांदलेली आसा घरां ह्या लोकांनी. म्हजो सिन्सियर रिक्वेस्ट आसा, तुम्ही एक डेफिनेट पॉलिसी कमान एरियेक करात. आमदार ह्या नात्यान कितें येता, लोक प्रत्येक फावटी आमच्या कडेन येता. आतां आमच्या बिचोले बोड्ड्या कृष्णानगर थंय कोणी तरी प्लॉट केल्यात, प्लॉट विकून घरांय बांदल्यात आनी आतां तांकां कळ्ळी ती कमान एरियेन आसात आनी तांकां बाकीच्या सगळ्या फॉर्मॅलिटीक प्रॉब्लेम जाता. एक तर तुमी क्लियर करात, जी पयलींची घरां आसात, जशी आमच्या आतां सरकारान अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत की गव्हर्मेंट लँडाचेर जी घरां आसात, गव्हर्मेंट लँडाचेर कोमद्यात लँडात ती जशी रेग्युलरायज करतले तशी तुम्ही ही घरां एक डेफिनेट तुम्ही लायन घालात, एक टायमींग घालात आणि ती त्या बाबड्याक लोकांची रेग्युलरायज करा. आणि हाच्या फुडें कोणी जर करता जाल्यार ताची नजर दवरात. मेन प्रॉब्लेम कितें आसता, लोक हांगा कमान एरियाचे प्लॉट विकतात, थंय तुमचो कंट्रोल ना आनी तो प्लॉट विकलेल्या मनशान जशें घर बांदपाक गेलो, जर लिगली घर बांदपाक गेलो जाल्यार तुम्ही ताका ब्लॉक करतात, इलिगली घर तो बांदून वता, मागीर ताका उदकाक लायटीक जाता. सो हांवूच पयलीं कन्फ्युजनान आसा तुमची पॉलिसी कितें आसा. हल्लीच एकटो म्हाजे कडेन एक केस हांव एनक्वायरी करता, ताका TCPन ऑलरेडी परमिशन दिला आणि आता थंय WRCची म्युनिसिपालिटी सांगता WRDची NOC हाड. तुमचे जे गॅझेट वाचून दाखयता त्या गॅझेटाचेर क्लियर कट बरयल्लें आसा, म्हजे कडेन आसा ते गॅझेट, डेटूय सांगता तुमकां त्या गॅझेटाची, तुमचेच गॅझेटाचेर आसा. हे गॅझेट सांगता तुका ऑफिशियल गॅझेट 2 मार्च 2006. Once the town and country planning department indicate the land use applied for a settlement, bar industrial, bar commercial, etc. based on the regional plan or ODP, the question for referring to CADA or irrigation department for their report is not required. हे सगळे असताना सुद्धा तुम्ही परत मागता म्हणजे किती आता त्या मनशाक वाटत पयलीं त्यांनी प्लॉट घेतला आणि तो आता कायदेशीर म्हणजे तुम्ही कायदेशीरय खावंक दिनात आणि बेकायदेशीर करा म्हणटा आणि मागीर तांकां उदकाक करता. स्पीकर सर हाचेर खंय तरी वाटो काडा. एक केस आसा, एक बाबी सादी बायल 300 स्क्वेअर मिटर काडाचो प्लॉट, त्या प्लॉटाक अजून तिका फुडें NOC गावना. तिका दिसलें कितें आपलें जालें, आपूण कोणा कडल्यान सेल डीड करून घेतला म्हणजे तिका दिसलो तिचो प्लॉट एकदम क्लियर आसा. आज तिने सामान हाडून दवरला, सगळें आसा, आज तिका लायसन मेळना तुका. आणि कशें आसता, आमचो कॉमन मनीस आसता तो सबंद आयुश्याची कमाई करता आणि व्हरता कितें एकूच तेचें आसता. प्रत्येक मनशाचें एकच स्वप्न आसता, तुमचें आनी आमचें एकूच स्वप्न, एक बरें घर बांदपाचें, आनी ताका तुमचो असो हट्ट आसता. आणि इमॅजीन करा तुम्ही 3.5 कोटी कमान एरिया एका नुसत्या म्हज्या बिचोले मतदारसंघान आसा, हांगा लोकांक रावपाक जागा ना. तुम्ही कितें तरी पॉलिसीज करा. स्पीकर 2 मिनटां, हो बिचोले पुरती उलयना, फूल गोंयाचो उलयता. म्हणजे प्रत्येक मतदारसंघान कितली कमान एरिया आसा. फ्रिक्वेंटली कमान काडाचे मिटिंगे जावपाची काळाची गरज आसा. सेकंडली म्हजें एक सजेशन आसा, हल्लीच आमच्या मंत्र्यान खूप बरें काम केलां, जे कॅनल आमचे रिपेअर केले आणि कॅनला भोवती जी गव्हर्नमेंटान एक्वायर एरिया केला ताका फेन्सिंग केला. आता फेन्सिंग करताना एरिया फेन्सिंग केला आणि दोशी कडेन ताका हाच्या कॅनलाच्या सायटीक इन्स्पेक्शन एरिया पाथ आसा, त्याच्या सायटीक जी जागा आसा, म्हणजे रिक्वेस्ट आसा, जे सेल्फ हेल्प ग्रुप बी आसत किंवा कोणी बरे फार्मर आसत, ते तांकां एक 4 ते 5 हजाराचे प्लॉट करपाचो, गव्हर्नमेंटान तांकां लिजार दिवपाचे आणि तांकां एग्रीकल्चर करपाक दिवपाचे. तातूंत 2 गोष्टी जातले. सेल्फ हेल्प ग्रुपाक किंवा कोणी एक बरो शेतकरी करता ताका एक प्रमोशन जातले, बाबा बरें हे करपाक गावतले, उदकाचो काय इश्यू नासतलो. आनी सेकंड कितें जातलें, तुमचे गव्हर्नमेंटाच्या जाग्यार कोण प्रायवेटली एनक्रोच करचो ना. तुम्ही हाल्ली फेन्सिंग घालतात, म्हज्या मते खूप कडे घातल्यात, खुबशे तुमचे कॅनलाचे काम आसा, खूप बरें आसा. तुम्ही आमचे रिहॅबिलिटेशन कॉलनी आसा ताका खूप सपोर्ट केल्यात. त्या रिहॅबिलिटेशन कॉलनीक पळोवन तुम्हीच आमचो रेव्हेन्यू मिनिस्टर आणि मुख्यमंत्र्यान त्यांचे 25 वर्साचो प्रॉब्लेम आसलो, त्यांची जागा त्यांच्या नावार नसली, ते तुम्ही म्युटेशन करून दिल्यात. त्या लोकांची एक रिक्वेस्ट आसा, तांकां तुम्ही सगळे केल्यात, तळी केल्यात, विसर्जन तळी केल्यात, गणपती देवळाक जागा दिल्यात, ती जागा त्यांची सनद म्हणून त्यांची एकदा करून दियात. 205 घरां आसात, तो एक तुम्ही विषय घ्यात सर आणि तांचो परमनंट इश्यू करा, कित्याक तांकां रिहॅबिलिटेट केला, तांच्यामुळे आज आमकां उदक गावता. आणि तुम्ही हे माझे सगळे जे हे पॉइंट आसात ते नोट डावन करतले, सपोर्ट करतले अशें मानता आनी देव बरें करूं. थँक्यू. स्पीकर सर, आयच्या डिमांड्सांक सपोर्ट करपाक आनी कट मोशनाक ओपोज करपाक हांव उबो रावला. स्पीकर सर,
कॉर्पोरेशनाचेर उलय आसतना आमी पळयता की गोंयांत खुबश्यो कॉपरेटीव बँक्स ह्यो केन्ना तयार जाता आनी केन्ना वयता तें कळना. आमच्या खुबशे अशे हालींच एक मडगांवांत एक कॉपरेटीव बँक ही खुबशी लॉसान गेल्ले कडेन आसा आनी थंयच्या लोकांचे तितून डिपॉझीट पयशे आसा जे गरीब लोक पिगमी भरता. ह्या पिगमीचे पयशे सुद्दां तेंचे आयज ते दिवपाक शकना. अशा बँकेचेर सरकाराचें लक्ष आसपा जाय, तेंचे ऑडिट जावपा जाय आनी लोक कश्टाचे पयशे जे बँकेन घालतात आनी तांकां मागीर ते पयशे मेळना, खुबशे त्रासदायक जाता. स्पिकर सर, आमी डिमांड नंबर 74 WRDचे उलयता आसतना खरें म्हटलें मिनिस्टराचें अभिनंदन करता की आमचे सुभाष शिरोडकर भाऊ हे कसलेंच काम घेतलें जाल्यार केन्ना ना म्हणना तेणी आनी आमचे खुबशे आमच्या नावेली मतदारसंघात कामां करून दिल्ली कडेन आसा. एक आमचे सालपे लेक हे ब्युटिफिकेशन काम सुरू आसा, जवळ जवळ 6 करोडाचें काम हें काम आमचें आज सुरू जाल्ले कडेन आसा. तशेंच आमचे एक मागणी आहा की आमची एक दवर्ली हांगा एक बरी झर आसा आनी हे झरीचें उदक इतलें बरें उदक की त्या पयलीं लोक म्हणटाले की जर कोणाकूय अशें स्कीन डिसीज जालें जाल्यार तें उदक न्हालें जाल्यार तें बरें जातालें अशें म्हणटाले. अशी एक झर आसा आनी वर्साच्या 12 म्हयने तेजेर उदक आसता. ही स्प्रींग जर बरी ब्युटिफिकेशन केली जाल्यार खुबशे फ्युचर लोकांक ती बरी पडटली. तशेंच खुबशे अशे आमची शेतां आसा, त्या शेताचे सायडीक अशे प्रोटेक्शन जर वॉल बांदल्यो जाल्यार लोकांक शेतां बी सुद्दां करपाक मातशी बरी मेळटली. तशेंच आमचे खुबशे अशे गेली 2 वर्सां आमची कोंकण रेल्वे कॉलनी आसा, थंयसर एक रिटेनिंग वॉल हें टेंडर जालें पूण तें कांय कारणां खातीर टेंडर परतून कॅन्सल जालें आनी आयज खूब दीस जाले हें 2 वर्सां जालीं तेजें हांव फॉलोअप करता पूण आजुनूय तें काम जावना. हें मातशें खूब गरजेचें आहा. आमच्या मिनिस्टरा कडेन मागता की मातशें हें करून दिवचें म्हणून. तशेंच जे कॅनल्सा खातीर हांवें कालूच म्हटल्या प्रमाणे हे कॅनल्स आसता ते लोकांक मशिनरी व्हरपाक जावं ट्रॅक्टर व्हरपाक मेळना. ह्या खातीर तांकां लोकांचो डिमांड आसा की ती वाट करून दिवपा खातीर. तशेंच ते कॅनला भितर जे चेंबर आसा ते ओपन आसा, ते मिनिस्टरान सांगलेच कडेन आहा की तेजे जाळी मारून दिता. हेंय काम मातशें बेगीन जावपाची गरज आसा. स्पिकर सर, खुबशे WRDची प्रॉपर्टी आहा आमच्या नावेली मतदारसंघात, ते एन्क्रोचमेंट जाल्ले कडेन आहा. तेजेरूय मातशें तुमच्या डिपार्टमेंटान मातशें लक्ष दवरपा जाय, कारण एकदां एन्क्रोचमेंट जालें की ते हाती भायर वयता जागे मागीर. तशेंच खुबशे अशे लोक इलिगल उदक काडून टँकरांनी हे विकता, तेजेरूय मातशें लक्ष आसपा जाय. लेक्स आनी स्प्रींग हेंचें उदक काडून ते भायर विकतात हॉटलांनी बी व्हरोन, तेजेर लक्ष आसपा जाय. आमच्या WRDचें ऑफीस हे रावंड फंड शांतीनगर आकेबायस हांगा आहा, ते डिविजन 2, डिविजन 11 आनी डिविजन 14 थंय तांकां ऑफीस हें ल्हान पडटा आनी थंय JEची शॉर्टेज आहा. हेजेर मातशें मिनिस्टरान लक्ष दिवचें. तशेंच आमच्या एक स्कूल शिशु विकास हाच्या स्कुलाच्या जवळच एक WRDची जागो आहा आनी त्या आमच्या स्कुलाक ग्रावंड ना. तांचे थोडोसो जागो तो थंय मागलो आनी ते मॅनेजमेंट मिनिस्टराक येवन मेळ्ळे कडेन आसा आनी मिनिस्टरान आश्वासन दिलां आनी त्या मातशें लक्ष दिवन हें जर केल्यार खुबशे स्कुलाच्या भुरग्यांक बरें पडटलें. दुसरें म्हणटा स्पिकर सर, मंत्र्या काम करता पूण केन्ना केन्ना मंत्र्यांचे जे ऑफीस आसता ते खंय तरी मनसून बिफोर मनसून हे डिसिल्टींग बी जावपा जाय. जे फ्लड एरिया आसा, लो लायंग एरिया आहा, हे तेजे सर्वे जावन बिफोर मनसून जर हें जें काम केलें लोकांक खुबसाचो फायदो जातले, कारण पावस येतकूच लोकांच्या घरांनी मागीर उदक वयता, नाला ओवरफ्लो जाता. ह्या खातीर ही मातशी गरज आहा बिफोर मनसून करपाक. आनी आयज आमी राष्ट्रीय हातमाग दिवस मनयता आनी आमची आयज कारागिरांनी बरे स्टॉल घातले. आयज आमी सगळ्यांनी शाल घातली केल्ली आहा आनी हांव एकूच म्हणपाक सोदतां की आमचे हातमाग विणकर केवळ धागेच विणत नाहीत तर भारताच्या समृद्ध संस्कृतीचा वारसा विणतात. हातमाग हे भारताच्या कारागीर समुदायाचे हृदय आणि आत्मा आहे. थँक्यू स्पीकर सर. गोविंद गावडे. सभागृहान मांडिल्ल्या मागण्या क्रमांक 71 आणि 74 हेका तेको दिवपा खातीर हांव उबो आसा.
डिमांड नंबर 71 उलयत आसतना एक आदरणीय मंत्र्याच्या नजरेक हांव हाडून दिवपाक सोदता स्पीकर सर की गोंयान समृद्धा जीवन फूड्स इंडिया लिमिटेड हेचे नांवान बरेचशे आमच्या भोळ्या बाबड्या गोंयकारांक आज फसयलेले आसात. तातूंत भितर एजंट आसात आनी म्हज्या माहिती प्रमाणे जवळ जवळ 100 कोटी आज चुनो लावन ही संस्था जी आसा ती पलायन केल्ली आसा. पूण हे संस्थे कडेन महाराष्ट्रा कडेन खूब कनेक्ट आसा आनी महाराष्ट्र गव्हर्मेंटान हाजेर तांचो एसेट्स तांचेर बॅन घालून आज चौकशी केल्ली आसा. पूण म्हजी एक मागणी आसा की अशी तरेची कंप्लेंट कितें खबर आसा कितें ना जाल्यार तें म्हाका कांय खबर ना. पूण महाराष्ट्रा कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी कडेन संयोग साधून ही जी समृद्ध जीवन फूड्स अँड इंडिया लिमिटेड जी आसा ताचे धागेदोरे सोदून काडपाची गरज आसा. पूण हांव इतलेच खातीर हो प्रश्न ह्या सभागृहान आज स्पीकर सर उपस्थित केल्लो आसा की हीच संस्था दुसरे नांवान आज गोंयान सुरू जावपाच्या मार्गाचेर आसा. हांव नांव सुद्दां दिवपाक सोदतां दौलत प्रायड मॉल म्हणून आनी दौलत प्रायड मॉल म्हणून नांवान. आनी हे एजंट्स जे आशिल्ले ह्या समृद्ध जीवन फूड्स इंडिया लिमिटेड तांकां आज मेंटली आज हॅरासमेंट सुरू आसात. कारण ज्यांच्यांनी डेपॉझिट्स ह्या संस्थे कडेन किंवा बँक फायनान्शियल बँक इन्स्टिट्युशना कडेन दिल्ले तांकां आज तांचे डेपॉझिटर्स जे आसात तांकां आज त्रास करपाक लागिल्ले आसात. पूण हेतूंत जबाबदार दोगूय जाण आसात. पूण हांव म्हणूनच कोऑपरेशन डिपार्टमेंट एकदां म्हज्या खांद्याचेर ही जबाबदारी आशिल्ली. त्या वेळाचेर अशे बरेचशे विशय आशिल्ले आनी त्या वेळाचेर हांवें खंयच्याच तरेच्या मल्टी स्टेट किंवा अशे तरेचे फायनान्शियल इन्स्टिट्युशन जे आसा तांकां आमी रजिस्ट्रेशन करून दिलें ना. पूण तरी आसतना विदाउट रजिस्ट्रेशन सुद्दां गोंयान हे आज काम करतात. पयलूय करताले अजूनय करीत आसात. हे एका उदाहरणावळींतल्यान दिसून येतात. हांव इतलेंच म्हणटलो की हे फक्त कोऑपरेशन डिपार्टमेंटानूच हेतून लक्ष घालून जावपाना. पण स्पीकर सर कोऑपरेशन डिपार्टमेंट बरोबर होम आनी लॉ डिपार्टमेंटाक सुद्दां तातूंत आस्पाव करून हांकां थोडोसो आज विचार करप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी हे हावसांतल्यान अर्ज करतलो म्हज्या गोंयकारांक. कारण आज बरेचशे जाण खास करून गरीब गोंयकार जे सकाळी कामाक वता रातची तांची चूल पडटा अशा तरेच्या एजंटाच्या फसवेगिरीक किंवा बनवेगिरीक ते बळी पडटात. आनी नाकूच येतले केन्ना तरी दारा वयल्यान पयस करपाक जाय ताचे खातीर डेपॉझिट करतात आनी हार्डन घामा कश्टाचो पयसो जो आसा तो गमून बसतात. आनी तांचे पिढी खातीर जे सेविंग्स दवरपाचे इंटेन्शन्स जे आसा ते मागीर ताजो पर्पज डिफीट जाता. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आदरणीय मंत्री ताणीन लक्षांत घेवन हे थोडोसो मुखार व्हरप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. दुसऱ्या विशयाचेर हांव उलयत आसतना स्पीकर सर गोवा स्टेट कोऑपरेटीव बँक लिमिटेड ही आमची गोंयान गेली कित्येक वर्सां जावन सुरू आसा. आनी त्या बँकेन काम करणारे कर्मचारी आसात. पूण हे कर्मचाऱ्यांचे निवृत्त वय वर्ष जर आसा जाल्यार ते 58 आसा. पूण जशे बाकीच्या नॅशनल बँक्सां खातीर 60 वर्सांची मर्यादा आसा ती म्हाका दिसता 58 वर्सां वयल्यान 60 वर्सां पर्यंत व्हरची अशें म्हजे मागणी ह्या सभागृहान आसा. कारण हे जे कर्मचारी जे आसात ते कर्मचाऱ्यांची भुरगीं असतात ज्या वेळाचेर रिटायरमेंटाक पावता तेन्ना भुरग्यांची लग्न करप आसता किंवा शिक्षणाचो जो बोजो जो आसता ते बरेचशे लोड आसता. तर ह्या दृश्टिकोनांतल्यान तांकां थोडोसो रिलीफ दिवचो हे आज ही म्हजी मागणी आसा. स्पीकर सर डिमांड नंबर 74 वता आसतना फर्स्ट ऑफ ऑल I will congratulate to the honorable minister who is doing a wonderful job. ताजी कन्सिस्टन्सी आसा तेजे डिक्शनरीन ना हो शब्द ना आनी इम्पॉसिबल हो शब्द ना. पूण पॉसिबल सगळे काही गोष्टी जर करतलो जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्यांची टीम वर्क हें खूब म्हत्वाचें आसा. आनी म्हणूनच WRDची कामां ज्या वेळाचेर आमी घेतात खास करून शेतां आमी बांदां बांदतात आमी मानस्यो बांदतात. पूण तो टायमींग जो आसा तो बरोच चुकता स्पीकर सर.
आणि म्हणूनच हांव म्हणटलो की प्रोविजनल वर्क ऑर्डर दिवपाचे प्रोविजन ह्या डिपार्टमेंटान करचे, कारण तुमकां खबर आसता, कारण ह्या एक्च्युअली डिपार्टमेंटाक काम करपाची तस्ती जर कितली जर मेळटा जाल्यार फक्त 5 म्हयने मेळटा. पावसाक हे डिपार्टमेंट बरेचशे काम करपाक शकना. फक्त डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रील, चडांत चड अर्दो मे ह्या वेळाकूच ते काम करपाक शकतात. आणि म्हणूनच जो एक्सपेंडिचर सँक्शन जो आसा तो एक्सपेंडिचर सँक्शन मेळ्ळे नंतर जी वर्क ऑर्डर इश्यू करपा खातीर लागता त्या वेळाचेर मॉन्सून येता आणि नंतर कांय गोश्टी जायना. ह्या गोश्टी कडेन हांव आदरणीय मंत्र्याचें लक्ष वेधपाक सोदतां. म्हज्या मतदारसंघाची अशें गेली 5-6 वर्सां पयलू बरीचशी प्रपोजल्स पेंडींग आसा. प्रपोजल्स पेंडींग कित्याक आसा तर प्रपोजल्स भाटकारांच्या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेटी खातीर पेंडींग आसा. आता हांव समजपाक शकता की भाटकार रस्त्या खातीर एनओसी दिना, तांगेलो जागो वता, ह्यो सगळे कांय गोश्टी आमी समजोवपाक शकता. परंतु ज्या वेळाचेर नाला आमी बांदतले त्या वेळाचेर भाटकाराची 1 इंच सुद्धा जमीन वचना. स्पीकर सर, उलट जाल्यार भाटकाराक ह्या बंधारे जर बांदले किंवा शेतां बांद जर बांदले जाल्यार तांकां तो फायदो जाता. आणि शेतांत जे उदकाचे प्रोविजन करपाचे पाट आसात ती धडो कोसळटा आणि परत मागीर शेतां बंद करपाचे पाळी आज म्हज्या शेतकारांचेर आयिल्ली आसा. म्हणून हांव कळकळीची विनंती करतलो, भाटकारांच्या एनओसीचेर अवलंबून न राहता आज ते टेनंट आसतले किंवा केअरटेकर म्हणून आसतले ते केअरटेकरांचे एनओसी घेवन तुम्ही काम करचें, जाल्यारूच आमी म्हणटले की शेतकऱ्यांचो कोणो ताठ दवरपा खातीर आमचें सरकार काम करता. हांव गेली 6 वर्सां जाली हांव सातत्यान आज हांव पयलेच फावटी वोकल जालो आसात कारण म्हाका एक संदी मेळिल्ली आसा. कारण हांव इतलेंच म्हणटलो, कारण हो आवाज जो आसा तो शेतकऱ्यांचो आसा आणि म्हणूनच हो आवाज मारपाक जाय आणि ते आदरणीय मंत्र्यान ते करून घेवचें, ते कशें कितें करपाचें सरकारान करून घेवचें इतली म्हजी मागणी आसा. दुसरी मागणी आसा म्हजी स्पीकर सर की बरेचशे आमचे जो मानश्यो ज्यो आसात त्यो मानशाक फळयो लागतात, प्लँक्स लागतात किंवा FRP डोर्स लागतात. हेजे खातीर एक ओपन ऑर्डर करची, कारण कित्याक सांग केन्ना ते उदकाच्या प्रेशरान भितर मोडटात आणि म्हणूनच मागीर शेत रोयिल्ले सुद्दां तातूंत भितर सलायन उदक भितर सरता आनी शेत मरता. हेजे ज्वलंत फटको जर म्हाका ह्याच म्हज्या ह्या 3-4 म्हयन्या पयलू जाल्लो आसात. आदरणीय मंत्र्या बरोबर हांवें एक व्हडले बांदाचें फावंडेशन घातिल्लें आशिल्लें. आमी अशें धरिल्लें आशिल्लें की हे काम सुरू जातलें, पूण हे काम सुरू जावपाक शकलें ना आणि म्हणूनच मानस सुद्धा तेजी पावणी हाडिल्ली सुद्धा ती रद्द केली आणि रद्द केले नंतर ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी त्या शेतकऱ्याक नुकसान करचें पडलें. म्हणून हांव मागतलो की ह्यो जो सगळो काही गोष्टी विशय जो आसा तो शेतकऱ्याच्या दृष्टिकोनांतल्यान विचार करचो आणि तांकां रिलीफ दिवपाचो प्रयत्न करचो. म्हज्या मतदारसंघान एक शितोळे तळे आसा ताचे ऑलरेडी WRDन टेंडर काडिल्लें आशिल्लें, पूण हे शितोळे तळे हे खूब म्हत्वाचें आसा. हे शितोळे तळे इरिगेशना खातीर खूब म्हत्वाचें आसा. ते परत रिटेंडर करचो, तेजो एस्टिमेट रिकास्ट करून ते बांदून घेवचें अशी मागणी करता आणि Honorable member. आणि तुमकां देव बरें करूं. थँक्यू. Payment sheet. केदारनाथ. The cut motion listed in today's order. Speaker sir, demand number 74, water resources. Speaker sir, start करच्या पयलीं सगळ्याकून पयलीं हांव ऑनरेबल WRD मिनिस्टराक सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांच्या तर्फेन मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी मेजर 3 प्रोजेक्ट आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक दिल्ले आसा. स्पीकर सर, एक प्रोजेक्ट इम्प्रुवमेंट ऑफ वॉटरवेज टू तार रिवर, हेजो फायदो म्हाका दिसता म्हाज्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीक न्ही जाल्यार स्पीकर सर तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक तशेंच आल्दोना, कलांगूट ह्या सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक हेजो फायदो जाता, पर्वरीकूय. स्पीकर सर, एक लॉंग पेंडींग इशू आमच्या ग्रीन पार्क वाठार आशिल्लो, कितले तेंप जालो, उदकापणाक वतालो, सबमर्ज जातालो, लोकांक रोडार उदक भरतालें,
लोकांच्या घरांनी उदक वतालें त्रास जाताले पूण फायनली आफ्टर 15 to 20 years हो म्हाका दिसता लॉंग पेंडींग डिमांड आशिल्लो लोकांचो पूण आयज फायनली हो आमकां सुरवात जालेलो आसा दीस वर्क इज ऑलरेडी कमेन्स्ड आनी ताका लागून हांव मनाकाजांतल्यान आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा स्पीकर सर सेकंड 30 MLD रॉ वॉटर रिजर्व कलांगूट जो आयला हेजो फायदो मेजर फायदो म्हाका म्हाज्या कन्स्टिट्युएन्सीक जातलो स्पीकर सर आमच्या कालूय उल्लेख केला 3 पंचायती रेस मागूस पिलेन आमचे नेरूल एका ऑल्टरनेट डे उदक येता आनी उदकाचो भरपूर त्रास जातालो पूण हो 30 MLD प्लांट रॉ वॉटर प्लांट जेन्ना आयलो इट वील बी कनेक्टेड टू 15 MLD प्लांट वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट एट पिलेन जाल्यार हेजो फायदो आमच्या लोकांक एवरीडे उदक सद्दां 4 ते 5 वरां उदक दिवपाक लागून जातलो दिस प्रोजेक्ट इज ऑलरेडी कंप्लिटेड आनी फक्त आमकां PWDच्यान आमचो 15 MLD प्लांट ट्रिटमेंट प्लांट आसा तो कंप्लीट जावपाचो उरला स्पीकर सर थर्ड आमचो एंटी इरोजन एंड प्रोटेक्शन मेजर्स एट कोको बीच आमचो कोको बीच एक सुंदर बीच निल्ला गांवान आशिल्लो आनी एवरी इयर आमी काल पयरचे कॉलिंग अटेन्शनान मेन्शन केलेलें की एवरी इयर हांगा सँड इरोजन जाता आनी हेका लागून तो बीच आयज सामको काबार जाल्लो आसा हो आमचो लॉंग पेंडींग रिक्वेस्ट आशिल्लो CRZाक लागून कांय कारणाक लागून उरलेलो बट फायनली द NOC फ्रॉम CRZ इज इशूड आनी ऑनरेबल मिनिस्टरांनी म्हाका अश्युअर केला की बेगींतल्या बेगीन हें आमी काळ सुरवात करतले म्हणून आनी तसोच हो फायदो जो आसा जाल्यार म्हाजे निल्लाचे जे गांवकार आसा निल्लाचे भाव आसा तांकां हो बीच परतो मेळटलो थंय कितल्या हजारांनी पयलीं फॉरेन टुरिस्ट येताले ते फॉरेन टुरिस्ट परते येवपाक मेळटले हेका लागून हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा स्पीकर सावलेम लेक म्हाज्या पिलेन गांवान आसा आनी एक सुंदरशें लेक दीस कॅन बी अ टुरिस्ट अट्रॅक्शन आमच्या नॉर्थ गोवान एक मेजर टुरिस्ट अट्रॅक्शन जावपाक एका चान्स आसा स्पीकर सर थंय भरपूर विड्स आयिल्ले आसा ताका लागून हो जर डिसिल्ड केलो आनी हो जर क्लियर केलो जाल्यार कितलेशेच मायग्रेटरी बर्ड्स हांगा येतात आनी हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की सावलेम लेक जे आसा हे बेगींतल्या बेगीन डिसिल्ड करचें आनी आमकां एक बरो टुरिस्ट डेस्टिनेशन दिवचो जे करून आमचे थंयचे भाव आसा तांकांय बीन थंय कितें तरी आपली आमदनी कितें तरी थंय आपलो इनकम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक चान्स पडटलो स्पीकर सर टायम टू टायम आमकां WIT डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमकां टायम टू टायम JCP मनसून वर्क्साक लागून JCP दिले वता आनी ज्यो बारीक पंचायती आसा तेंचे कडेन कांय इनकम आसना त्या पंचायतींक हेजो भरपूर फायदो जाता ते विथ द हेल्प ऑफ द JCPs दे कॅन क्लियर ऑल द नालाज बिफोर मनसून आनी ताका लागून आमकां जे पावसाची तयारी आसा ही करपाक आमकां ह्या JCPक लागून फायदो पडटा स्पीकर सर रेस मगस पंचायतीन एक स्पीकर सर ऑनरेबल मिनिस्टर तुमकां प्रपोजल गेल्लो आसा एक आमचे वेरेम क्रीक आसा एंड वीच रिक्वायर्स अ प्रोटेक्शन वॉल आनी जरी प्रोटेक्शन वॉल जाली जाल्यार आमची थंय लाखांनी स्क्वेअर मिटर पडीत एग्रीकल्चर जमीन आसा जी शेतां पडीत आसा फक्त कितें खारें उदक भरतेर ते सगळे शेतांनी येता आनी आमची लाखांनी स्क्वेअर मिटर जमीन जी आसा ही पिड्ड्यार जाल्या ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की जर तेंच्यांनी आमकां ही प्रोटेक्शन वॉल बांदूंक दिली जाल्यार कितलीशीच थंय फार्मर्स जी आसा ती पडीत जमीन आसा ती पडीत जमीन परती आमकां कामाक येतली थंय आमचे फार्मर भाव आसा ते परते थंय शेत लावंक शकतले स्पीकर सर आनी एक रिक्वेस्ट सालिगांव विलेजीन सालिगांव शेतकार आमचे भाव आसा आनी थंय इरिगेशनाक लागून फार्मिंगेक लागून इरिगेशन जें उदक येता ते उदक कोण तरी थंयचे भुरगे ते मस्ती करता आसतना ते एवरी टायम तेंचो नॉब सोडटा आनी आमचे शेतकार जे अळसाणे लायता ते अळसाणे तेंचे सगळे कुसून वता पाड जाता लास्ट टायम हो असो इशू जालो आनी हांवें तुमच्या इंजिनियराक इन्फॉर्म केलें ऑनरेबल मिनिस्टर इंजिनियर्स आयले नो डावट तेंच्यांनी ताका एंड कॅप मारून सांगलें की पर्मनंट सोल्युशन जालें बट दीस इज नॉट अ पर्मनंट सोल्युशन बिकॉज सर कित्याक आनी एकदां हें रिपीट जालेलें आसा आनी आनी एकदां उदक ते सोडले काय परते म्हणजे इतले मेहनत करून ते शेतकारांचें दूख आमकां पळोवपाक जायना सो हेजेर कितें तरी एक तुमी एक म्हणजे ठोस हें घेवपाचो आनी हेजो पर्मनंट सोल्युशन आमकां दिवपाचें बिकॉज सर वीथ दीस आय वूड लायक टू थँक ऑनरेबल मिनिस्टर की सगळीं कामां जी आसा मॅक्झिमम कामां तुमी आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन केल्या इतलें सांगता की तुमचे स्टाफ सुद्दां तुमचो चारी आसूं जावं उरलेले सगळे CE आसूं EE आसूं AE JE हे सगळे आमकां कॉपरेट करता आनी तुमकां अनेकदां हांव मना काळजांतल्यान म्हज्या कन्स्टिट्युएन्सीच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू स्पीकर सर आजच्या डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी कट मजुरांक ओपोज करपाक उबो रावल्लो आसा स्पीकर सर आज उलयता आसतना आमचे जलस्रोत खात्याचे मंत्री मान्य सुभाष शिरोडकरजींचे तशेंच डिपार्टमेंटाचे सगळे अधिकारी CE SE EE JE AE
आनी सगळे कर्मचारी यांचे हांव अभिनंदन करपाक सोदतां, आभार मानपाक सोदतां. जे सहकार्य तेंच्यांनी मय मतदारसंघान समृद्धी हाडपाक लागून जे दिल्लें आसा आनी जल संजीवनी हाडपाक लागून जे सहकार्य केल्लें आहा त्या बद्दल मय मतदारसंघाच्या जनतेच्या वतीन हांव तेंचे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा स्पिकर सर. ही जल संजीवनी हाडपाक लागून जे खरे कश्ट केल्ले ते स्वर्गेस्त अनंत विष्णू शेट आदले आमदार ज्यांच्यांनी तिराळे धरणा पासून येणारो हो एक कॅनल आमच्या मय मतदारसंघात हाडलो आनी तेन्ना पासून ह्या मय मतदारसंघात ह्या कॅनलाचें पूर्ण काम कंप्लीट जाल्लें आसा आनी नारव्या पावला नंतर हो कॅनलाचो रुपांतर एका पायपलायनीनसून ह्या सगळ्या गांवांत डिस्ट्रिब्युटरी लायन जे आयज काम चालू आसा हे जे काम आसा ते अत्यंत सुखद अशें लोकांक सूख दिणारें अशें काम आसा. म्हणजे जे जे जाका खंय उदकाचो खंय सांठो येवपाक जाय आसलो त्या अनपेक्षीतपणे तांकां हें मेळ्ळें आसा स्पिकर सर. आज हें जें सगळ्यान व्हडलें काम आमच्या मतदारसंघात माननीय मंत्र्यांनी केल्लें आसा स्पिकर सर. दुसरें जें काम आसा तें आमच्या मयम लेक जो आमचो एक समृद्ध अशें तळें आसा आनी हेजो जो सांठो वाडोवपाचें काम किंवा हेजो बांदाचें स्ट्रेंथनिंग करपाचें काम आयज आमच्या डिपार्टमेंट करीत आहा. ह्या कामान जे सहकार्य केलां त्या बद्दलूय तेंचे हांव आभार मानता स्पिकर सर. तशें आनीक जी कामां केल्लीं आसा भितून आमचें गोंयगाणें तळें जे कितलेशे हेक्टर ऑफ जमीन आमची शेतवडीन आमी लागोवंक शकता अशा तरेचे गोंयगाणें तळें. तशेंच कोलम तळें जें आसा हें आमचे कारापूर सरवण पंचायतीन एरिया आसा हेजे टेंडर जाल्लें आसा स्पिकर सर. कुडचिऱ्या तळें आसलेले ह्या तळ्याचें सुद्दां टेंडर जाल्लें आसा. आमचे शिरगांव जी प्रसिद्ध देवूळ जें आसा लयराईचें त्या जाग्यार आसलेली धोंड टळी एक्सपान्शन आनी ब्युटिफिकेशन केल्लें आसा. त्या बद्दल जे धोंडाक लागून हें काम केल्लें आसा त्या बद्दल आशिर्वाद देवीचे तांचे सदोदीत लाभात रावतले स्पिकर सर. आज अनेक जाग्यांचेर अनेक गांवांनी जी विसर्जन स्थळां आसलीं गणेश विसर्जन स्थळां आसलीं किंवा जे आमचे धोंड वत्रस्त धोंड जे वेगवेगळ्या जाग्याचेर रावता त्या जाग्याचेर ही पोंड हॉली पोंड्स जे आसता ही बांदून दिवपाचें काम आमच्या जलस्रोत खात्यान केल्लें आहा. स्पिकर सर ह्या बद्दल हांव तेंचें अभिनंदन करता, आभार मानता. मुख्य जी कामां आतां करपाक जाय तितून थोडेशे हांव पॉयंट आउट करता स्पिकर सर. जे कॅनल थोडेशे लिकेज आसा हे कॅनल खंय तरी लायनींग करून घेवपाक लागून डिपार्टमेंटान पुढाकार घेवचो पडटलो. तशेंच डिसेल्टिंग ऑफ मेन रिवर्स जी वाळवंटी रिवर येता आमच्या सांखळेसून म्हणजे केरीसून जे येता तशेंच दिवचलची न्हंय जी कुडचिऱ्या गांवांसून येता हे दोनूय मुख्य न्हंय आमकां आसा आनी त्या न्हंये पासून फ्लडींग सिच्युएशन क्रिएट जाता. म्हणजे ह्यो डिसेल्टिंग केल्यार खूब तेंप जालो स्पिकर सर. आज आमकां डिसेल्टिंगाचो जो विशय आसा तो गांभिर्यान घेवचो पडटलो आनी हें काम करता आसतना जे डिसेंबर जानेवारी अशें म्हणटा त्या वेळाचेर तें काम जावपाक जाय स्पिकर सर. हें काम करता आसतना जे डिसिल्ट आसा ते वेवस्थीत रित्या दुसरे कडेन ट्रान्सफर जावपाक जाय थंयसरूच काडून थंयच घालूंक जायना हेजी खबरदारी आमकां घेवची पडटली स्पिकर सर. आनी डिसेल्टिंग करता आसतना कितले डीप मेरेन तें वचोंक जाय हेजेर पूर्णता हेजे जजमेंट घेवचें पडटलें स्पिकर सर. नाल्यार वयल्या वयर असो सकारो काडलो आनी सोडून दिलें अशें जावचें ना स्पिकर सर. तेन्ना हें जेन्ना काम घेतलें तेन्ना प्रामुख्यान सगळ्यांनी सर्वे करप आमच्या डिपार्टमेंटाचे अधिकारी आमकांय बी घेवन ती सर्वे जावपाक जाय आनी डिसेल्टिंग केल्या नंतरूय आमकां ती सर्वे पळोवपाक जाय अशा तरेचे इन्स्ट्रक्शन माननीय मंत्र्यांनी तांकां दिवचें अशी विनंती करता. जे फ्लडींग सिच्युएशन गेल्या वर्सा जालें ह्या वर्सा पावस तितलो पडोंक ना म्हणून हें सिच्युएशन अंदू येवंक ना पण ह्यान फुडें येवचें न्हू म्हणून हेजी दक्षता घेवची. आनी दिवचलची न्हंय आसा जी कुडचेऱ्या गांवांसून येता ही बिचोलसून डायरेक्ट सारमानस आनी मांडवीत फाट्याक मेळटा ही सुद्दां रिवर डिसिल्ट बरे भशेन जावपाक जाय स्पिकर सर. हे अशी एक विनंती करता. स्पिकींग ऑन डिमांड नंबर 71 स्पिकर सर आमच्या गोंयान मल्टीपर्पज सोसायटीज खूब आहा आनी मल्टीपर्पज सोसायटीचे जे काम आसता ते सर्वीस दिणारे आसता सर स्पिकर सर. एक जर शेतकी खात्याची एक सोसायटी जर आसा जाल्यार तिका
तेजे कडेन फक्त सर्वीस प्रोवायड करपाची क्षमता आसता. म्हणजे शेतकारांक हार्वेस्टिंग मशीन प्रोवायड करप, ट्रॅक्टर प्रोवायड करप, ट्रान्सप्लांटर मशीन प्रोवायड करप, हांकां तितून स्पीकर सर फायदो कांय नसता. पण एक सर्वीस दिणारे हे काम ह्यो मल्टीपर्पज सोसायटी करता आनी जे काम करता आसतना तांकां जो देस्पेस लागता तो देस्पेस थोडोसो सरकारान उचलचो. म्हणजे जे कश्ट तांकां दिवचे पडटा ते त्यांनी दिवचे अशी एक विनंती करता. परत एकदा डिपार्टमेंटाचे सगळ्यांचे अधिकाऱ्यांचे तसेच ऑनरेबल मिनिस्टराचे आभार मानता. थँक्यू. Sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion. I would like to speak on demand 74, water resources. पयली खूप खूप देव बरें करूं म्हणटा आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टराक की आमची खुबशीं कामां WRDची आमच्या भागान जाल्लीं आसा आनी थँक द मिनिस्टर फॉर बींग सो अप्रोचेबल आनी प्रोएक्टीव की ताबडतोब एक्शन्स घेता आनी ताबडतोब त्या कारणा खातीर कितलींशीं कामां आमची जावपा पावल्या. तांची पुराय डिपार्टमेंटाचे खूब खूब धन्यवाद. फॉर्मर सी बदामी आनी तुमच्या खातीर सर आज आमकां 15 MLDचे प्लांट आमकां ते उबो दिसला. आज आमचे रॉ वॉटर आसूनी तुमचे पंपींग स्टेशन आनी टँक ताज्या खातीर तुमकां खूब देव बरें म्हणटा की तुमी ताबडतोब 2 वर्सां पयलीं मिटींग घेवन एक्शन घेतलें आनी बदामी सरा बरोबर आनी करंट सी आमचे सालेलकर आसूनी आमचे भागाचे AE भंडारी आसूनी पोखरी आसूनी की जेई आसूनी सगळे खूब बरें काम करता. सहकार्य बरें आसता आनी खुबश्यो फायली आमच्यो बऱ्यो फास्ट प्रोसेस जाता तुमचे सहकार्यान. थँक्यू म्हणटा हांव तुमकां. आमची तुमचे खातीर आमची जी वालवंती नदी आसा त्या नदयेचे 250 meters लॉंग कॉन्क्रीट प्रोटेक्शन वॉल 2 भागांनी तुमी कंप्लीट केले आनी ताजे खातीर कितलींशीं घरां तुमकां देव बरें करून म्हणटा की ताज्या खातीर आमचे जागो वाचला आनी घरां वाचल्या कित्याक ती सामकी कोसळपाक पाविल्ली आनी हे 250 meter लॉंग कॉन्क्रीट वॉल इज रेडी आनी ताजो खूब फायदो जाता आमच्या कितलेशा घरांक. थँक्यू म्हणटा परत. आमची आजोबा तळी तुमचे खातीर आज ऑलमोस्ट 90% काम ताजें रेडी आसा. फक्त इलेक्ट्रिकल काम उरलां आनी तळी आनी देवळाचें नूतनीकरण सायड बाय सायड चालू आसा आनी बरोबर इनॉग्रेट बाय द एंड ऑफ द इयर म्हाका खात्री आसा हें जातलें म्हणून. देव बरें करून म्हणटा परत एकदां तुमकां की दीस वॉज अ लॉंग पेंडींग डिमांड कित्याक हे दीस हेल्प्स इन आमचे प्रोमोटींग आमचे रुरल टुरिजम आनी लोकल इकॉनॉमीक ग्रोथ. सो हाजो फायदो आमचे लोकल नागरिकांक जातलो. टायम काडटा थँक्यू म्हणपाक पण थँक्यू म्हणपा आसता तेन्ना म्हणचें लागता कित्याक जेन्ना आमी वी हॅव टू अप्रिशिएट द गूड वर्क डन बाय द मिनिस्टर्स आनी जेन्ना जेन्ना आमी तांचे कडेन वतात तेन्ना आय एम शुअर द ऑपोजिशन वील ऑल्सो अग्री वेन जी तकली हालयता. सो ही डजंट हॅव एनी डिमांड्स टुडे. ही इज ओनली गोइंग टू थँक द मिनिस्टर टुडे आय एम शुअर. सो सांगपाचें म्हणल्यार कित्याक आमचे मिनिस्टर खूब प्रोएक्टीव आनी बरें काम करता म्हणून आमकां खूब ताजो फायदो जाला आमच्या भागान. आमची लिफ्ट इरिगेशन स्कीम बिरोंडाचे खूब तेंप जाल्लो तशीच पडिल्ल्यो पण 3 लिफ्ट इरिगेशन कामां आमची अपग्रेड जाल्या इम्प्रूव जाल्या आनी पाडेली बिरोंडा आनी अडवय आनी ती चालीक लागल्या आनी ताजे खातीर कितलेशे फार्मर्सांक ताजो फायदो जाला. पंप्स मॉडर्नायज जाल्या आनी आमचे पायपलायन्स मॉडर्नायज जाल्या आनी ताजे खातीर बरें उदक मेळून फार्मराक ताजो फायदो जाला. थँक्यू म्हणटा तुमकां. पण आमची दुसरी LI स्कीम जी मोर्लेची आसा ती 4 फायली पेंडींग आसा तुमचे कडेन. 2 फायली पेंडींग आसा. दे हॅव रिसिव्ड एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल पण अजून 2 फायली टेंडर जावना आनी 2 फायली आर पेंडींग फॉर एक्सपेंडिचर सँक्शन. सो मागता की एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल आनी एक्सपेंडिचर सँक्शन. सो ह्यो 4 फायली आसा ज्यो LI स्कीम आमच्या मोर्ल्याची. खूब शेती जाता थंय पण आतां थोडे वर्सां हे स्किमी खूब पोन्न्यो जाल्या जुन्यो जाल्या ताजे सगळे रिप्लेस करपाक जाय रेनोवेट करपाक जाय बिरोंडा स्किमी भशेन. सो ते जातकच जे शेती करताले आमच्या भागान लोक ते खूब बरे पैकी आनी शेती करपाक लागतले वीच इज समथींग व्हेरी क्लोज टू युअर हार्ट मिनिस्टर सर. तुमकां खबर आसा तुमी हाव मच इंट्रस्ट यू टेक इन फार्मींग. सो ताजे खातीर मागता की आमची LI स्कीम मोर्ल्याची तुमी बेगींतले बेगीन आमच्यो 4 फायली पास करून ताका अप्रूव करात म्हणून. हाजे उलयता आसतना मोस्ट इम्पॉर्टंट
चरावणे डॅम कॉन्ट्रोवर्शियल इतले वर्सां बंद पडिल्लो आतां 25 वर्सां डॅम बंद पडला पण तुमच्या प्रयत्ना खातीर एटलिस्ट थोडे तरी फुडें सरता वी सी सम लायक लायट एट द एंड ऑफ द टनल म्हणटा तशें कित्याक तुमी तुमच्या सहकार्यान आमी पळयलां की तुमी इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या हांव मागता की तुमी तुमच्या ऑफिसरांक सांगात की क्लॅरिफाय एंड डिमार्केट द एक्झॅक्ट लँड forest department needs to get from you after forest department gives you their land and comply with the queries related to Parivesh portal आणि बेगिनतल्या बेगीन comply करून मातशे हो process आमी फुडें व्हरया आणि म्हाका खात्री आसा की हो डॅम जो बंद पडला इतले वर्सां अर्द काम ताजें सुरू करून तो बेगिनतल्या बेगीन स्टार्ट जातलो आनी ताजो फायदो सगळे ठाणे पंचायत मावशी पंचायत आणि जे आमचे उदकाचो इश्यू आसा त्या भागान तो तुमी सॉल्व करपाक पावतले ह्या कारणा खातीर कित्याक थंय बी शेती खूब करताले लोक 21 वर्सां पयलीं पण सगळ्या लोकांनी बंद केलां ओन्ली बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी ऑफ वॉटर rehabilitation of people living near the dam परत एकदा तुमकां देव बरें करूं म्हणटा की तुमी हो विशय हांवें तुमचे कडेन मांडलो तुमी मिटींग आपयली तुमच्या ऑफिसरां बरोबर अँड यू हॅव ट्रायड टू अड्रेस दीस लाँग पेंडींग डिमांड ऑफ रिहॅबिलिटेशन हे जे लोक आसात सिन्स 1978 डॅम बांदपाक थंय आयिल्ले आनी इतल्या वर्सां आतां दे आर ऑक्युपायींग 1000 स्क्वेअर मिटर्स ऑफ लँड ऑफ द डॅम आनी 100 लोक रावता 20 फॅमिलीज आसा आनी यू हॅव वी हॅव ऑलरेडी सीन द लँड ऑफ WRD which is in the same panchayat of Keri in Keravde आणि तांकां तुमी तर रिलोकेट केले रिहॅबिलिटेट केले हो सगळो जागो जो तुमकां परत हो मेळटलो जागो आणि कित्याक हे जे लोक आसा दे आर लिवींग रायट नाव दे डोंट हॅव बेजीक एम्युनिटीज म्हणटा तशें 2 मिनटां sanitation, drinking water, electricity. So they are living in such conditions की तुम्ही तांकां बेगिनतले बेगीन तर रिलोकेट केले ताजो फायदो ह्या लोकांक जातलो आनी ही सगळी डॅमाची एरिया तुमकां मेळटली टू ब्युटिफाय अँड फॉर सिक्युरिटी पॉयंट ऑफ व्यू ऑल्सो डॅमाचें बी मातशें ग्राउटींग करून रिइन्फोर्स करून मागता की मातशी एरिया ब्युटिफिकेशन करात त्या डॅमाचें कित्याक आमचे रुरल इंटरलँड आमकां प्रमोट करपा जाय फॉर इको टुरिजम पर्पज ताजो फायदो जातलो इट्स सच अ ब्युटिफूल डॅम सलावली आनी हो आमचो अंजुने डॅम आनी आमची खुबशीं पेंडींग आसात रिटेनिंग वॉल्साची कामां प्रोटेक्शन वॉल्साची कामां ती हांव तुमचे कडेन पावयता मातशें बेगीतले बेगीन करचें म्हणून मागता तुमचे कडेन हांव a construction of a new barrage. There's a need to construct a new barrage on Valvanthi River at Bagwada on top priority to enhance the water storage capacity. This will support the newly approved 15 MLD raw pumping scheme and existing आमचे lift irrigation scheme जी आसा पळय मोरले ताजी. So मागता की हे begin technical sanction आणि administrative approval दिवन हे barrage बांदचे म्हणून तुमी आमी मादय आणि आमची वालवंती आणि आमचे नल्ला 70चे हे बेगिनतले बेगीन डिसिल्ट करपाक जाय खूब वर्सां जाली डिसिल्ट केल्यार लास्ट वालवंती नदी डिसिल्ट केल्ली 2011 ताजे आनी म्हादय तर केन्नाच करूं ना सो ही तर तुमी डिसिल्टींग पावसा पयलीं तर केले जाल्यार हाजो फायदो जातलो कित्याक आमी पळयता की अंदू पावस कमी आसा पण जेन्ना खूब पावस पडटा तेन्ना आमची पूर येता आनी नुकसान जाता सो तुमी तर हे तर डिसिल्ट केले हे नदी दिस इज मादय म्हणटा ती आमची लायफ लायन इट्स गोन टू हेल्प आमचे कितलेशे इरिगेशन जे इश्यू आसात आमचे इको टुरिजमाचे इश्यूज आसात आमची मादय सँक्च्युरी आसा थंय सो हे खूब ताजो फायदो जातलो आनी ते तर सँड तुमी एक्स्ट्रॅक्ट करून तुमी तर गॅबियन वॉल्स तर बांदले ताजे खुबशे बेनिफिट्स आसा फॉर प्रोटेक्टींग द मादय एंड वालवंती रिवर फ्रॉम इरोजन आनी फ्लडिंग सो दिस वील प्रिवेंट the bank erosion and the stabilizing slopes and they are quite cost effective the gabion walls so हे मागता की तुम्ही हे बांदून जे सँड तुमकां मेळटा ते प्लीज डिसिल्ट करात आनी हे गॅबियन वॉल्स बांदात along the river वालवंती आनी मादय and I am confident that the honorable WRD minister and honorable chief minister will be very firm and vigilant when it comes to our lifeline our Jeevan Janani that is our Maday river and show Karnataka that our state may be small
but we won't get intimidated by power of big states like Karnataka. Thank you, Speaker. Michael Lobo. Krishna Salkar. Speaker, sir, I stand to support the demands and oppose the cut motion. सगळ्यां भशेनूच हांवूय बी स्पीकर The House is extended by 5 minutes. स्पीकर सर हांव मंत्र्याचें अभिनंदन करतां कित्याक जेन्ना जेन्ना आमी कामाक घेवन गेला तेन्ना तेन्ना ना म्हणटा तें उत्तर आमकां केन्नाच मेळुना आनी तांचे बरोबर पुराय तांची टीम ते सी बदामी आसूं नाल्यार आतांचो सी सालेलकर आसूं जिप्सन आसूं लुकास आसूं मयूर आसूं एक टीम वर्क करून एक बरो एक डिपार्टमेंट तांचें चलोवपाचें आज काम जें चालू आसा ताच्या खातीर तांचें हांव अभिनंदन करतां चड करून तोखणाय कित्याक करता स्पीकर सर कित्याक हांव आतां 3-3.5 वर्सां हांव आतां आमदार म्हणून काम करतां आनी हाज्या पयलीं आमी वास्को पळयताले की एवरी टायम इतली 30-40 वर्सां जालीं वास्को म्हणटा तें बुडटालें केन्नाच असो एक वर्स पसून येवना जेन्ना वास्को वॉज नॉट सेव्ड फ्रॉम फ्लडींग सदांच बुडटालें पूण हे गेलीं 3 वर्सां म्हाका दिसता आमकां एकूय टायम आमी बुडटी येवना लास्ट वर्सा तरी इतलो घोग्यांनी पावस आशिल्लो ताज्या तेन्ना पसून आमकां खंयच बुडटी येवना आनी दॅट इज वाय आय थँक ऑल दीस आनी तांचे कॉन्ट्रॅक्टरूय बी जाणें एक बरें काम करून आमकां वास्को फ्लड फ्री केलें मुद्दम अभिनंदन कित्याक करता सर आनी तोखणाय कित्याक करता आमच्या सरकाराची आनी मिनिस्टराची एक एरिया आसा बेलाबाय म्हणून थंय वार्षिक लो लायिंग एरिया ती आनी थंय वार्षिक बुडटी येता वार्षिक त्या लोकांक थंयच्या आमकां शिफ्ट करचें पडटा मोटर पंप लावन तांच्या घरांतलें उदक भायर काडचें पडटा पूण गेल्या ह्या वर्सा म्हणजे लास्ट टायम आमी थंय एक व्हडलो कलवट बांदलो आनी तो कलवट बांदून शेतां आमी सगळी डिसिल्ड केली आनी वॉटरवेज ज्यो आसा त्यो सामक्यो क्लियर केल्ल्या कारणान त्या लो लायिंग एरियान पसून ह्या वर्सा बुडटी येवना आनी तो थंय रावपी मनीस सुरेश नायक म्हणटा आनी ताची फॅमिली ताणें येवन म्हाका मुद्दम सांगलें की मंत्र्याचें अभिनंदन आनी थँक्यू म्हण कित्याक ह्या वर्सा आमकां भाड्याचेय पयशे दिवपा पडना आमकां त्रासूय जावना आमकां वॉटर पंपूय लावपाक मेळना म्हणून सर स्पीकर सर तुमच्या पुराय टिमीचें हांव पुराय अभिनंदन करतां स्पीकर सर चड व्हडलें हें दिना पुणून आज एक सांसमोळें आमचें तळी आसा ती निवळ करपाची गरज आसा ती डिसिल्ड करपाची गरज आसा ती ब्युटिफाय करपाची गरज आसा ही तळी म्हणजे पयलींसून ही तळी एक हें आशिल्ली फाटीं तुमी थोड्या प्रमाणार तें डिसिल्डिंग करून बरी कमळां थंय जाता आनी तें आनी शोशोबीकरण करपा खातीर आनी सांसमोळेकारां खातीर एक रेक्रिएशनल एरिया करपा खातीर हांव तुमचे कडेन हें विनंती करतां देव बरें करूं म्हणटा प्रॉम्प्ट एक्शना खातीर आमी 2-3 कामां स्पीकर सर अशीं केल्या जी अजून पर्यंत म्हणजे एक बोल्डर कॉलेप्स जावन एक घर मोडिल्लें थंय एक बायल मेल्ली पूण आज थंय एक व्हडली रॉक बोल्डिंग करून तो पुराय दोंगर आमी प्रोटेक्ट करूंक शकले आनी त्या मनशांक थंयच्या वेवस्थीत रातची न्हीद पडटा अशी आमी ताजी वेवस्था केली हाज्याय फुडें आनी एक एस्टिमेट आमी केला अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट आमी 3 एस्टिमेट्स केल्या आनी हे तिनूय गोश्टी अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट खूब गरजेच्यो आसा लँडस्लायड प्रोन झोन्स आसा ह्यो सो ह्योय बी मंत्र्यान तातूंत घेवच्यो अशें हांव मागतां सगळ्यात मुख्य हांवें लास्ट टायम ऑनरेबल मंत्र्याक सांगिल्लें की आमी वास्को एंटर करता आसतना आमचें गोवा शिपयार्ड लागता आनी गोवा शिपयार्डा फुडेंच जो नल्ला आसा इट इज इन अ व्हेरी बॅड शेप थंय काळें उदकशें आसा काळेंशें इट मे बी बिकॉज ऑफ द स्लरी थंय आशिल्ल्या कारणान मंत्र्या कडेन हांवें रिक्वेस्ट केला तो इस्टिमेट स्पीकर सर कसोय करून डिसिल्डिंगाक ऑन प्रायोरिटी घेवचो म्हणजे दुसऱ्या पावसा पयलीं तरी आमी तो क्लीन करून आनी नॉर्बट्स जे फिटनस सेंटर आसा ताज्या फाटल्यान जी एरिया आसा व्हडलें तळेंशें आसा तें सपोज आमी डिसिल्ड केलें आनी क्लीन करून दवरलें म्हाका दिसता इट कॅन बिकम अ बीग टुरिस्ट स्पॉट कित्याक म्हणटा स्पीकर सर हांव आमी एक एरिया म्हणजे मायमळे लेकान आमी एक एरिया आमची आशिल्ली आनी आमी इतलीं वर्सां थंय फक्त एक वीड सोडून झाडां सोडून आमी केन्नाच काय पळोवना थंय सगळी सिवरेज वताली आतां सिवरेज डिपार्टमेंटानसून आमी पंपींग स्टेशनाचें बी काम स्टार्ट केलें वी आर एवॉयडींग सिवरेज टू कम इन टू दीस पुणून तुमच्याच डिपार्टमेंटान आमकां सजेस्ट करून आमी एक जोड पालवान आमी एक ब्युटिफिकेशन ड्रायव्ह थंय घेतली ब्युटिफिकेशन ड्रायव्ह इतल्याच खातीर घेतली की ते जी सिवरेज आसा ती सिवरेज थंयची ना जावची आनी सिवरेज आमी थंय प्लांट्स गेले विच आर एल्गे इटींग प्लांट्स आनी ते इतलें सुंदर जालां स्पीकर सर आज वास्कोंतलो तुमी कोणाकूय विचारलें काफमार म्हणटा ती एजन्सीज आमकां ती अंडर CSR ताणें आमकां करून दिला आनी इतलें सुंदर जालां म्हाका दिसता गोंयान पसून इतलें सुंदर स्ट्रेच खंयच नासतलो इतलें सुंदर ती झाडां जाल्या त्या खातीर हांव मंत्र्या कडेन मागता आनी थोडे तुमी एक्सटेंड करपाक सपोज मेळटा तें जाल्यार इट वील बी अ व्हेरी नायस आनी होच
कॉन्सेप्ट सपोज फाटल्यान थंय आतां तुमकां सांगला तो गोवा शिपेळा फुडें आनी हांगा आमी इंट्रोड्यूस केलो फिटनेस आमचे नॉर्बट फिटनेसा फाटल्यान दॅट होल एरिया वील बी नॉट ओन्ली क्लीन बट विज्युअली लोकांक दिसपा पासून इतली सुंदर दिसतलें आनी त्या खातीर हांव मंत्र्याक अभिनंदन करता कित्याक दीस इज हॅपनिंग फॉर द फर्स्ट टायम इन वास्को. 2 मिनटां स्पीकर सर. आमचे 5 मिनटां जावन स्पीकर सर तें एक जालें. नल्लाज आमी थोडे प्रायोरिटीचेर घाल्या, थोडे आमकां पास करून दिल्या मंत्र्यान, पूण थोडे नल्लाज आमी जे घाल्या विच आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. अजून पर्यंत वास्को 30-40 वर्सां हे नल्लाच नाशिल्ले, म्हाका लज दिसता सांगपाक, पुणून नल्लाच नाशिल्ले आनी ते आमी चर मारता तशी थंयच्यान उदक वतालें. मंत्र्या कडेन हांवें ते प्रपोजल घालें तो ऑन प्रायोरिटी म्हाका ते तुमी क्लियर करून दिवचे. पूण हो रिक्वेस्ट स्पीकर सर म्हजो पुराय वास्कोकारा कडल्यान आनी एक डिमांड की ही जी गोवा शिपेडा फुडली एरिया आसा नॉर्बटाची फाटल्यान आसा ती डिसिल्ड करून ताका कितें सपोर्ट जाय आमी सगळें करता आनी ती अशें जशी गार्डन केलां ती ब्युटिफाय करत जाल्यार म्हाका दिसता दीस कॉन्सेप्ट कॅन बी यूज्ड इन ऑल ओवर गोवा. म्हाका दिसता इतलो सुंदर हो कॉन्सेप्ट आसा आनी ताच्या खातीर हांव मंत्र्याक तो एक डिमांड करता. लास्ट 5 मिनटां. इंटरस्टेट कोऑपरेटीव सोसायटीज ज्यो दिसान दीस भितर येत आसा आनी आमच्या लोकांचे पयशे एकदां खंय तरी अज्ञान नाल्यार अंडर दे आर नॉट अवेर तांचे पयशे वतात, तांचेर एक नजर दिवची. इंटरस्टेट ह्या कोऑपरेटीव सोसायटी तांचे ऑडिट जावतले इतलेंच मागता आनी मंत्र्याक देव बरें करूं म्हणटा. The house is adjourned till 4:30.